आनी मागीर मागीर तुमकां हांव सोजमायता ओके. सगळीं दोळे बंद करुया. स्वर्गींच्या बापा तुका आमी आर्गां आनी वाखाणणी दिता आयच्या दिसा पासत. ह्या दिसाची एक सुरवात आमच्या जिवितांत तुवें केल्या म्हूण तुका आमी दिनवासता. हो दीस तुवें आमकां फावो केलाय पयले सुवातीचेर. स्वर्गींच्या बापा तुका आमी आर्गां दिता. दर एका पावलांक आमी जी आमच्या जिवितांत उबारता, पावला पावला आमी जी काडटा, ह्या पावलांनी तूं आमचो सांगात दिताय, तूं आमच्या सांगाताक चलताय म्हूण तुका आमी आर्गां आनी वाखाणणी दिता. तुजो पवित्र आत्मा आमकां सांगात दिता, आमच्या सांगाता तो आसा. तुज्या उतरांतल्यान तो आमच्या सांगाता उलयता आनी तो पवित्र आत्म्याचो आवाज आयकोंक तुवें आमकां आमच्या काळजान एक शांती दिल्या, एक कामनस दिला. तो तुजो आवाज आयकोंक आनी तुवें जें आमकां कितें शिकयलां ताचो नियाळ करूंक तूं आमकां तुजी कृपा दिता म्हूण तुका आमी आदी फुडेंच आर्गां दिता. जी शिकवण आयज आमी सकाळच्या दिसान शिकल्या, ह्या शिकवणेन तुवें आमकां जाय तें शिकयलां. आमच्या काळजाचे दोळे तुवें उक्ते केल्या. जे कितें आमकां दुबाव आसलो ते दुबाव तुवें आमचो पयस केला ते शिकवणे उद्देशी म्हूण तुका आमी आर्गां आनी वाखाणणी दिता. दिनवासता हांव तुका पवित्र आत्म्या तुज्या दर एका देण्या पासत जें आमकां देणें फावो जालां बापाचें तें तुवें आमकां रिवील केलां, तुवें आमकां तें उगडापें केलां म्हूण तुका आमी दिनवासता. ही शिकवण आतांची सुरू करच्या आदी तुका आमी उलो मारता काळजान सान तूंच सगलें आमकां शिकय आनी तूंच सगलें सांबाळून व्हर म्हूण तुका आमी काळजान सान दिनवासता. जेजू तुका आमी आर्गां दिता तुज्या मोगा पासत, तुज्या वर्त्या देण्या पासत. तुवें आमचो इतलो मोग केलोय की तुवें तो खुरीस इतलो जोड बारादी खुरीस तुवें आमच्या पासत उबारलो. इतलो तुवें आमचो मोग केलो. ते भशेन आमी तुजो परत्यान मोग करूंक तुजी कृपा तुवें आमकां दिल्या म्हूण तुका आमी आदी फुडेंच आर्गां आनी वाखाणणी दिता. हे मागणें करता आमी जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. हालेलुया. थँक्यू जीजस. ओके. जिबेचें मागणें जें आमी आतां केलां सुरू करच्या आदी, जिबेचें मागणें म्हणजे आमी बापा कडेन आमच्या आत्म्यांतल्यान आमी बापा कडेन उलयता. आनी पवित्र पुस्तकान आमकां उतरान बरयलेलें आहा की जेन्ना आमी जिबेचें मागणें करता आमकां खबर आसना आमी कितें उलयता, पूण आमी आमचो आत्मो बापा कडेन उलयता जें गूट आसता, जे सिक्रेट्स आसता, जे मिस्ट्री आहा, गूट म्हणटा न्हू, जे गूट आसता जे आमकां गमना, आमी नोको आमच्या सेन्सान आमचे नॉलेजीन आमी नोको. पूण कित्याक आमकां पवित्र पुस्तकान बरयलेलें आहा की आमी जिबेचें मागणें करचें, पवित्र आत्म्याचें एक देणें तें आमकां जें आमी उजार करता आनी आमी तें मागणें उलयता. आमी चिंतूंक वचना कितें गाय आमकां सोजमना, आमकां गमना आमी कितें उलयता, आमकां एक्चुली सोजमपाची गरज ना. कित्याक तें सोजमना पळय तसलें मागणें, तसली भाशा ती, तसली लँग्वेज ती. ताका म्हणटा बापाची आनी आमच्या आत्म्यांतल्यान आमची भाशा आमी बापा कडेन उलयता. सोजमता संवसार म्हणटलो हें पिशेपण. कोण म्हणटलो? संवसार. हें कितें? हें कांय सोजमना, हें पिशेपण. पूण आमकां जाणवाय आसूंक जाय हें पिशेपण न्हू, ही बापाची आनी आमच्या आत्म्यांतल्यान आमी बापा कडेन उलोवपाची लँग्वेज, ही मोगाची भास. समजलें? पूण हेचो अर्थ असो ना की आमी कोणाच्या फुडल्यान वचोन ती भाशा व्हडल्यान उलोवपाची, दुसऱ्यांक त्रास करचे ना. ही आतां आमी सगलीं भावार्थी बसल्या हिंगासर, वय ना. फॉर एग्जाम्पल आतां ही भयण जिबेचें मागणें करता, म्हाका प्रश्न आसचेय ना आनी म्हाका तें व्हडलें स्ट्रेंज दिसचें बिकॉज आय नो शी इज प्रेयींग टू फादर. I know in a spirit she is praying to Father. When I am praying in tongues, you all would be knowing that we are praying to the Father. We are speaking to through our spirit. आमच्या आत्म्यांतल्यान आमच्या आत्म्यांतल्यान आमचो आत्मो बापा कडेन हे भाशेन उलयता. समजलें? हेजेर आमी शिकवण घेवया हेच्या फुडें. ओके. सकाळच्या दिसा कितें शिकले आमी? What did we learn in the first session? How to talk to our problems, yes. And how will I speak to our problem? Through the word. Okay. Yeah, speak what we want. Yeah, that is God's part. God did it already. That is God's part. He did it already. Yeah. For example, if I want Konkani, no? कोंकणी ब्रदर, कोंकणी उलया. तुमी कोंकणी उलय मुकोडे. ओके. आमी शिकल्या आमी आमकां कितें जाय तें उलोवंक जाय. वय ना. आतां म्हाका एक गाडी जाय व्हडली बरी, धाकली आहा म्हाका पावना, सो म्हाका आतां व्हडली गाडी जाय. सो आतां कितें करचें पडलें? म्हाका आतां धाकटें घर पावना, आतां म्हाका व्हडलो बंगलो जाय.
Yes or no? God gives us the best thing. Sometimes what we want for ourselves, देव आमकां कितें बरें पळय तेंच दिता आनी आमकां पळय कितें दिवंक जाय न्हू तें एक्चुअली देवान ऑलरेडी दिवन दवरलेलें आहा which is in the spirit. It's in the spirit realm. Understanding? Yesterday how we saw, how we were learning. काल आमी कितें शिकतालीं 2 वाठार आहा एक दिसता तो एक दिसना तो वय ना दिसना which is unseen. काल आमी शिकल्या आतां दिसना त्या वाठारान देवान आमकां सगळें दिवन दवरलां जें कितें म्हाका गरज समजलें हें दिवन दवरलां देव दिवपाचो ना ऑलरेडी दिलां खंय आहा दिसना त्या वाठारान आहा सारकें आतां जोरी तर म्हाका ऑलरेडी कितें दिलां तें दिसना त्या वाठारान आहा आनी देवान म्हाका कितें फावो पळय तें दिलां कॅन गॉड can make mistake in giving things for me? No, right? He will give me which is perfect for me. Yes or no? Can I ask things for myself which is always perfect? Or it could be according to the world system. संवसाराच्या संवसाराच्या गरजो प्रमाणे आमी मागोंक शकना आमकां जाय तें मागोंक शकता न्हू संवसाराच्या स्टँडर्डा प्रमाणे आमी आमची मागणी मागोंक शकना शकता पूण ती आमकां जावन येतली म्हण आमकां गॅरंटी आहा ना मागीर आमकां कितें दिसता आमी वॉट आय वॉन्ट आय एम आस्किंग एंड आय एम नॉट गेटींग इट सो द वर्ड ऑफ गॉड इज नॉट करेक्ट आय मायट से इन अनदर वे पॉसिबल येस ऑर नो आमी ओके कॅन वी गो 1 John 5:14 13th verse go. Okay, 14th verse. Okay. And this is the confidence that we have in him, that if we ask anything according to his will. Are you getting it? According, not my will, his will. तेजे खोशे प्रमाणे येवजणे प्रमाणे समजता and this is the confidence आमकां एक खात्री हा that confidence that we have in him जे बापा सोवें जेजू सोवें आमकां एक खात्री हा that if we ask anything according to his will ताजे खोशे प्रमाणे ताजे येवजणे प्रमाणे आमी जेन्ना आमी मागता तो आमकां आयकोता केन्ना आयकोता जेन्ना आमचे मागणें तेजे येवजणे प्रमाणे तेणेन जे म्हाका फावो दवरला तेणेन जे म्हाका येवजण केल्या त्या येवजणे प्रमाणे म्हणजे कितें म्हाजे गरजो प्रमाणे देवाचे जी मांडणी हा म्हजे सोवें ती बदलची ना पूण देवाचे मांडणे प्रमाणे म्हजी येवजण जावंक जाय इट मिन्स आय हॅव टू मेक माय वॉन्ट्स अकॉर्डिंग टू हीज वॉन्ट्स नॉट येवजण इज will you can say I have to make my wants according to his wants will not change according to my wants are you getting it म्हजी जी गरज आहा ती गरज जावंक जायी तेजे गरजे प्रमाणे तेजी जी गरज आहा तो म्हाका दिवंक सोदता ते म्हजे गरजे प्रमाणे बदलचें ना समजलें वो जावन आसा एक आमकां आरसो आत्मीक आरसो ह्या आरशान आमी आमची नदर घालूंक जाय आमचें मन घालूंक जाय आमी शिकोंक जाय आनी त्या प्रमाणे आमची येवजण बदलोंक जाय आमचो आवंडो बदलोंक जाय तेज्या उतरा प्रमाणे समजलें तेका लागून आमी देवाचें उतर शिकपाची भोव गरज
देवाचें उतर शिंकल्या बगर आमकां गमचें ना देवाक म्हजें सवें कितें येवजण आहा, देवाक म्हजें सवें कितें मांडणी आहा. म्हाका म्हजें सवें जायत्यो येवजण्यो आहा, म्हाका म्हजें सवें जायत्यो मांडण्यो आहा, म्हाका म्हजें सवें जायत्यो गरजो आहा. पूण त्यो गरजो देवाच्या उतरा प्रमाणे आहा काय हें जाणा जावपाक जाय. समजलें? अशें न्हू की जायते स्वातीचे जेजू म्हणटा म्हज्या नांवान तुमी जें कितें बापा लागीं मागशात तें तुमकां सगळें मेवतलें. पूण आमी तर आमकां जाय तें म्हाज्या फायद्याक पडटा तें तर मागता, पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे तें तर तेन्ना आमकां मेवचें ना. एका जाग्यार जेजू म्हणटा म्हज्या बापा लागीं तुमी कितेंय मागशात तें तुमकां मेवतलें, पूण तें कितेंय पळय आहा तें उतरा प्रमाणे जावपाक जाय. ना की म्हाका जाय प्रमाणे संवसारीच्या गरजा प्रमाणे संवसारीच्या चिंतना प्रमाणे. समजलें? कित्याक जायते पाटी आमी चुकता, जायते पाटी आमी चुकता आनी आमी कितें म्हणटा म्हाका अशेंच जाय, म्हाका तशेंच जाय. जेजून म्हणलां न्हू म्हज्या नांवान जाय तें म्हाका बापाशें बाप सगळें दितलो. बाप केन्ना दितलो? जेन्ना म्हजी गरज जातली अकॉर्डिंग टू हीज वील. समजता? बॅड न्यूज हाडलो न्हू हांवें. I brought a bad news, no? Oh, so I have to ask according to His will then, not what I want. You did not get it what I said. Many a times we are asking what we want. Not necessarily what we want is God wants. Correct, no? Now those people who want the things according to what they want and they desire, for them it is a bad news now, no? For them it is bad news, no? Some people, they want to ask whatever they want, not realizing whether it is God's will or no. And when they don't get it, they get disappointed. समजता? जायते पाटी आमी देवा कडेन मागोंक सोदता आमकां जाय तें. कित्याक जेजून म्हणलां न्हू जाय तें मागा म्हज्या नांवान. सो आमी रेडी आहा इतली व्हडली लिस्टां घेवन. म्हजें हें प्रॉब्लम, म्हजें तें प्रॉब्लम, म्हाका हें जाय आसलेलें, म्हाका तें जाय आसलेलें, म्हाका तें जाय आसलेलें. बट आय एम नॉट सेयींग दॅट यू शूड नॉट आस्क वॉट वी वॉन्ट. वी कॅन आस्क. वी कॅन आस्क. फॉर एग्जाम्पल आमी आतां खंयच्या सिट्युएशनान फसल्या, ओके, कसली तरी आमचेर परिस्थिती येयल्या, एंड दॅट इज वॉट वी वॉन्ट दॅट टू हॅपन. बट इन दॅट केस, फॉर एग्जाम्पल, if someone has cheated us, okay, if someone has cheated us, and now you are asking that person to do the settlement, for example, now that is not something bad, right? Now in this situation we can hand it over to the Lord. Lord, you know all the thing, you know this is not right thing had happened, हे सारकें जावंक ना, तूं जाणा हें, पूण हांव तुजेर पाती येता की हें तुवें ऑलरेडी केलें म्हूण, आनी हांव तुका आर्गां दितां आनी तें घडोवन येतलें. Sosmata? Sosmale? We cannot go in any ways in extreme. Brother, are you paying attention? You're listening? Are you understanding? Okay. So, for example, आता एक आवय धर, एक भुरग्याक चेड्याक आपल्या चेडूं सोदता. आतां एका भुरग्याक चेडूं सोदप ही वायट गजाल? ना. Is it a bad thing? No. In this case, if any mother, एक कोणी आवय आपल्या चेड्याक एक चेडूं सोदता, ओके, आनी चेडूं मेवच ना, खंय सोदता मेवना. इन दॅट सिट्युएशन, वो सिट्युएशन ते आवयन देवाच्या हातीन घालूंक जाय आनी सांगूंक जाय तुवें दिलें म्हूण तुका आर्गां दिता, कित्याक ही वायट गजाल न्हू. बट इन अनादर सायड एक मनीस बॅड हॅबिट्सान पडला आनी एक गॅमलिंगान आहा, ओके, आनी तो वायट व्यसनान आहा, आनी जायत्या तो एका हेजे पयशे घेता, तेजे पयशे घेता आनी गॅमलींग खेळटा. आतां गॅमलींग खेळप बरी गजाल ना. आतां तो खूब रिणान पडला आनी आतां तो आनीक पयशे मागोंक भोंवता, ताका आनीक पयशे जाय आनीक खेळपाक. आतां तो देवा कडेन मागता, म्हाका पयशे दी, पयशे दी. हें मागणें सारकें ना. नाव यू आर गेटींग द डिफरन्स? वीच मॅटर वी कॅन हँड इट टू द लॉर्ड एंड इन वीच वे वी कॅन. आतां पळय, आतां दोन एग्जाम्पलां घेतल्या. एक आवय भुरग्याक चेडूं सोदता, ही वायट गजाल ना. वो मॅटर वी कॅन प्रे टू द लॉर्ड दॅट यू हॅव ऑलरेडी गिवन मी अ ब्युटिफूल daughter-in-law. I praise and I thank you and believe it is already done. This matter we can put in the hands of the Lord. Yes or no? On the other side, second example आमी घेता, एक भुरगो गॅमलिंगान आहा, वायट व्यसनान आहा, he is addicted to drinking and all, आनी तेका आतां पयशे जाय आनी तो पयशे मागता, देवा कडेन मागता पयशे. हें सारकें ना. This is not according to God's will, no.
But God will is for you to give you good. If a mother is praying for a daughter-in-law and she is not finding it, this will she can put into the hands of the Lord, because this will can be God's will. Yes or no? This is not something wrong. So wo matter तिने देवाच्या हातीन घालूंक जाता आनी म्हणोंक जाता तुवें दिला म्हूण तुका अर्गां दिता. सो तेका लागून जेजू म्हणटा म्हज्या नांवान बापाशीन तुमी मागा आनी तो तुमकां दितलो. पूण आतां कितें, आफ्टर when Jesus was glorified on the cross, he is crucified and resurrected, आतां it is all finished. It means it is done. It means it is done. समजलें? म्हणजे कितें तुवें दिल्या म्हूण तुका अर्गां दिता आनी मागीर तें तुजें जातलें. समजता? इट इज आमी आतां माग सांगला म्हूण कितेंय मागोंक जायना उतर सजमोन आसतना. ओके, हिंगा म्हणल्यार तेजें वील म्हणून ओगी बसून कांयच सांगोन आसतना रावंक जायना. समजता तुमकां? हांव कन्फ्युजन हाडटा, तुमकां क्लॅरिटी दिता. समजता? हांगा कितें बरयलां, and this is the confidence that we have in him, because Jesus said, no, whatsoever you ask to my Father in my name, he will give it to you. Did he say this? Yes. Now, in this confidence that we ask, that we have in him, that if we ask anything according to his will, he hears us. Go down. 15th verse. And if we know that he hears us, whatsoever we ask according to his will, whatsoever we ask, we know that we have the petition that we desire of him. आमी जेन्ना तेज्या खोशे प्रमाणे, तेज्या आवंड्या प्रमाणे आमी जेन्ना मागता तें आमकां मेळटाच. पूण आमचें मागणें कशें आसूंक जाय? आमकां आमच्या देवाची वळख आसूंक जाय. आमकां आमच्या देवाची वळख आसूंक जाय. आतां आमच्या मम्मी कडेन तर आमी म्हणटा, मम्मा म्हाका पयशे दी, कित्याक म्हाका एक ड्रेस हाडूंक जाय. समजलें? मामा दिवची ना, दितेली. आतां एक भुरगें येता आनी म्हणटा, मम्मा म्हाका पयशे दी, म्हाका लेट्स से ओके, I cannot mention what exactly, but कितें तरी तें घेवंक सोदता which is not good for her, and mother knows it. Mother will give? No. On the other side, she is ready to give if it is for a dress. On this side, it is something for bad reason she is asking, and mother is not ready. Meaning what? Mother sometimes love the child, sometimes doesn't love. Is it like that? No. So ह्या वद्दान, ह्या सिट्युएशनान ड्रेस हाडपाक मामी पयशे दिता म्हणजे मामी खूब बरी. दुसऱ्या वद्दान दुसऱ्या सिट्युएशनाक पयशे मागता मामी दिना म्हणजे मामी बरी न्हू. अशें भुरग्याच्यान सोजमो येता? ना. इट डिपेंड ऑन वॉट यू आस्क. समजता? आमी कितें मागता पळय तेजेर थोल्लेलें आहा. वायट कामांक तर आमी देवा कडेन आमी कितें गरजो मागता, देव दितलो? जावचें ना, तें घडोवन येवचें ना. समजलें? हांव नको सोजमलें जाल्यार, पूण हांव स्वत मानता सोजमलें म्हूण. हालेलुया. सो जेन्ना आमी म्हणटा, वी नीड टू आस्क वॉट वी वॉन्ट, बट वी नीड टू सी वॉट वी आर आस्किंग फॉर. आमी चॅक करूंक जाय आमी कितें इचारता. आमी पळोवंक जाय आमच्या जें कितें आमी पळय मागता, the thing, you know, what we want, we need to look at that want, what we are asking for. आमी कितें मागता, देवा कडेन आमचें कितें मागणें घालता, कितें आमचें मागणी आहा. आतां जरी तर घरान शांतेचें काल आमी उलयलेलें, वय ना? वी वर स्पिकींग अबाउट पीस, रायट? काल आमी शांतीचें उलयता. आतां म्हज्यान दुबाव करूं येता, शांती मागोंक जाता काय? मागोंक जाता काय? म्हज्यान दुबाव करूं येता, जेजू येयलाच शांती दिवपाक. सो कित्याक म्हज्यान म्हणोंक जायना शांती दिल्या म्हूण अर्गां दिता? वय ना? एक मनीस गरीब जिवीत जियेता, त्या मनशान म्हणूं येता काय, देवा तुवें म्हाका सगळें दिलां. गिरेस्कायेक तो आवंडेता, गिरेस्काय आवंडोवंक जाता मनशान? जाता वो जायना? जाता. कित्याक म्हणटा हांव जाता? कित्याक जेजू गिरेस्त आसूनय खुर्सार म्हणटा तो गरीब जालो, कित्याक आमकां गिरेस्त करूं. पूण कितें, आमी लायनी भायर मागोंक जायना. इतलो गिरेस्त कोर की सगल्यांकीन गिरेस्त हांव, हे भाशेन आवंडे करूंक जातलें? ना. देवान आमकां गिरेस्त केल्या, कित्याक? व्हडल्या झेतान भोवंक न्हू, दुसऱ्यांच्या आदाराक पावोंक. जी गिरेस्तकाय हांव जोडटां, देवान जें बेसांव म्हज्या बिजनसान दिलां, देवान जें बेसांव म्हज्या जिवितान घातलां, हें बेसांव जे कोणाक फावो ना तांकां पावपाक, जी कोण भुकेलेलीं आहा तांकां दिवपाक, जी कोण तानिलेलीं आहा तांकां पियोंक दिवपाक. म्हाका देव गिरेस्तकायेन भरता. ही गिरेस्तकाय कितें करूंक? दुसऱ्यांच्या गरजांक पावपाक. आसा तयार आमी तें चिंतूंक जाय.
एक गरीब एक गिरेस्त मनीस जियेता असो अर्थ ना की तो गिरेस्त म्हणजे तो स्वर्गीच्या राजाक वयचो ना. देवान जेजून एक ओपार सांगल्या न्हू की एका गिरेस्ताक स्वर्गीच्या राजान भितर सरप म्हणजे उंटाक एके सुयेच्या हितूंतल्या सुयेचो हें आसता पळय तितूंतल्यान सोंपें आसतलें उंटाक म्हणटा पूण एका गिरेस्ताक न्हू. म्हणजे कितें गिरेस्त काय आसप सारकी न्हू. आतां कोणूय गरीब म्हणूंक शकता गिरेस्ताक भितर सरोंक फावना कित्याक जेजून म्हणलां. हेजो अर्थ तसो ना. हेजो अर्थ असो आहा की गिरेस्ताक कित्याक ते काडयेंतल्यान गिरेस्त जेन्ना आपल्या जेतान चलता आपल्या व्हडपणान चलता तेन्ना तें तुका डिफिकल्ट. पूण देवान आमकां गिरेस्तकाय दिल्या. देवाक जाय आमी गिरेस्तकायेन भरलेली. पूण ही गिरेस्तकाय आमी कोणाक दिता कशे भशेन आमी ती उजार करता तेजेर थरलेलें आहा. समजता. आनी एक गरीब म्हणटा हांव गरीब म्हणजे म्हाका खूब सोंपें. समजता. एक गरीब म्हणटा म्हाका खूब सोंपें आसतलें कित्याक जेजून म्हणलां न्हू. पूण एक गरीब तर एक व्हडपणान जियेता. हांव गरीब म्हजे कडेन कांय ना. हांव गरीब म्हजे कडेन कांय ना. देवाच्या उतराक तो अपमान करिना. देवान म्हणलां तूं गरीब आसतलो तूं गरीब रावतलो ना. जेजू खुर्सार गरीब जालो म्हणटा कित्याक आमकां गिरेस्त करूंक. सो इवन दो हांव गरीब आसा पासून जाल्यार हांव खुशालकायेन जियेतलो. हांव शांतेन जियेतलो कित्याक जेजून म्हाका सगलें दिलां. जेजून म्हाका सगलें फावो केलां. जेजून म्हणलां न्हू इट इज फिनिश्ड. हांवें तुका सगलें दिवन दवरलां. शांती दिल्या गिरेस्तकाय दिल्या पेकोवणी दिल्या बरेंपण दिलां सगलें दिलां. पूण हें सगलें पळय कितें दिलां तें दुसऱ्याक आदाराक पावोवंक. दिलां तें दुसऱ्याक आदाराक पावोवंक. जायते फावटी आमी रेतिरांक येता आमची पेकोवणी घेता बाय बाय आनीक नाका. कितल्या वर्सांनी मागीर पोतून त्रासांनी पडटा पळय तेन्ना मागीर सोदूंक भोंवता. भोंवनात. देवाक आमी दिसा दिसपट्टी खालती आसपाक जाय. दिसा दिसपट्टी आमी आर्गां दिवपाक जाय. दिसा दिसपट्टी आमी ताका वाखाणूंक जाय सगल्या बरेपणा पासून. एक दीस आमच्या जिवितान आमकां मोलाचो. देवान आमकां हो एक दीस फावो केला. आमच्याय बरेपणान केला आनी ह्या बरेपणाचो दुसऱ्याक फायदो जावपाक जाय. ह्या बरेपणाचो दुसऱ्याक फायदो जावपाक जाय. वय ना. कित्याक आमी एक मनशां आमी हें जिवीत पळय आमी जियेता हे संवसारान पळय आमी वी टेक दीस ऑक्सिजन वी ब्रीथ दीस एअर एसो न्हू. हें सगलें आमकां देवान दिलां हें दुसऱ्याच्या जिवितान बरेपण हाडपाक. एक दीस मोलाचो. म्हाजें बरेपण पळोवपाक न्हू. म्हाका बरेपणान देवान बोल्लां म्हूण आमी वावरतान स्वत मानताच. पूण हांव केन्ना तरी एक पावल घालतलो फुडें आनी दुसऱ्याच्या फायद्याक पडटलो. दुसऱ्याक ही बरी खबर दितलो. दुसऱ्याच्या जिवितान बरेपण जातलो. हें केन्ना आमी सुरू करतलीं हें तेजेर थरलेलें आहा. काल आमी शिकतालीं देवाचो मोग. काल आमी शिकतालीं देवाचो मोग. आतां देवाचो मोग म्हणजे कितें. देवाचो मोग म्हणजे कितें. How we can define that love? Okay, John 3:16 is the numbers. What about the definition? What about the word? Yeah, but definition of love, the nature of love, there is something in that scripture. Exactly. You gave full sentence. You gave full sentence. God so loved the world that he gave his only begotten son. And whosoever. You need to specify that giving. Because the nature of love. मोगाचो सोयंब म्हणटा न्हू. काल आमी कितले भाशेचे सोयंब शिकली काल. 2 भाशेचे. कसलो तो. नेचर. कितले भाशेचे सोयंब शिकले आमी. 2 भाशेचे. एक देवाचो आनी व्हडले सोयतानाचो नेचर. वय ना. काल आमी शिकल्या जायते फर्स्ट सेशनान आनी सेकंड सेशनानूय ब्रदरीन आमकां शिकयला. नेचर कसलो. डुकराचो नेचर घेतलेलो आमी एग्जाम्पल. करेक्ट. वय ना. एनिमलाचोय घेतलेलो मनशाचोय घेतलेलो. आतां मनशाक सुरवातीक कसलो नेचर दिल्लो देवान. आपणाचो. तो जावन आसा मोगाचो. करेक्ट. आनी मागीर आमी उतर मोडलें तेन्ना कसलो आमकां सोयंब येयलो. सोयतानाचो. कसलो येयलो. सोयतानाचो नेचर म्हणजे कसलो. बरेपण सगलें वायटपण. वय ना. वायटूच हाडलें सगलें आमच्या जिवितान. तेणें पिडा रोग सगलें तोच घेवन येयला. देवान आमकां दुयेंसां दिवंक नासलीं. सो सुरवातीक जेन्ना आमी देवाचो नेचर पळयता देवाचो नेचर जावन आसा मोग. आनी मोगाचो सोयम जावन आसा दिवप. करेक्ट. मोगाचो सोयम जावन आसा
दिवप आतां दिल्या उपरांत आमकां चिंतना आसोंक जाता केन्ना मेवतले पोत्तून केन्ना दितेलीं काय हाडून केन्ना पोत्तून मेवतले जायते फावटी आमी दिल्या उपरांत आमकां आस आसता न्हू केन्ना येतलें काय हें परतें आमकां जेजू तूं म्हणटा न्हू दियात आनी तुमी घेतल्यात आतां दिलें 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 आजून घेवंक ना आजून कांय येवंक ना वॉट इज इट या Yeah, how will bring it? Only confessing? Confessing and believing. What is the difference between confessing and believing? Very good in definitions, but what about in practical? You know, Biblean आमकां मार्था आनी मेरीची स्टोरी आहा. मार्था एंड मेरी आयकला नाव मार्ताय स्वत मानताली मेरी स्वत मानताली पूण दोगांचे भितर डिफरन्स कितें हू एग्जाम्पल वॉट वॉज द वर्ल्डली थिंग हां 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 मेरी वॉज सो केअरलेस न्हू कित्याक रांदूंक जाय आसूं न्ही तांकां उपाशी येयल्यार तो हे वयतले घरा हां हां सो मार्था डजंट वॉन्टेड सो वॉट शी डीड वॉज सो वेन सो जेन्ना आमगे सोयऱ्या येता तेन्ना आमी रांदपाचें ना बसपाचें न्हू खबरांक सोयऱ्या येता तेन्ना कितें करपाचें रांदपाचें ना बसपाचें खबरांक आतां जेजून सांगलां न्हू बसोंक जाय आयकोंक उतरान रावपाचें तांकां बायबल घेवन बसया तांकां जेवण दिवया नाका दोनी कशें जातलें तूं रांदतली काय उतर दितलें सो किचनान बसोवया सगल्यांक गोरमेन हां कितें करया या आमी त्या चॅप्टरान शिकोया तें एक्चुली आय हॅड कम फॉर द ओके ओके या चल गो टू लूक 10 35 I think go down 35 go down 35 I think go down 38 okay तुमकां कोंकणीन हांव वाचूंक इंग्लिशीन वाचून ट्रान्सलेट करया कोंकणीन वाचूंक ओके कोण वाचता ओके Now it came to pass as they went that he entered into a certain village and a certain woman named Martha received him into her house and she had a sister called go down I'll read it first in English had a sister called Mary which also sat at Jesus' feet and heard his words but Martha was cumbered about much serving and came to him and said, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Bid her therefore that she help me. Go down. And Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, you are careful and troubled about many things, but one thing is needful, and Mary had chosen that good part which shall not be taken away from her. Go back to 38. Okay. Read, brother. मागे घडले ते आपली भोवणी करता आसतना जेजू एका गांवांत भितर सरलो आनी मार्था नांवाचे एक बायलेन आपल्या घरांत ताका सोयमान केलो तिका मारिया म्हणलोली एक भयणी आसली ती सोम्याचे उतर आयकून ताचे पांयां
माता घराच्या रातनी भायली हार्पीत जाताली. ताच्या फुड्यान म्हणले जेवणाचो सगळो भार म्हजे सो सोडलो म्हूण तुका कांयच पडोंक ना. म्हाका आदार दी म्हूण सांग म्हूण तिका. आनी परती पालून सगळ्यांक म्हणलें मारता कितल्या वस्तूची म्हूण दास्ती तुका. थोड्याच वस्तू पुरो खरें म्हणल्यार एकूच गरजेची. मारयान बरो ते वांटो पिंचून काडले आनी कोणूच तिचे लागचो तो काळ घेवन ना. ओके ओके ओके. कितें म्हणटा पयल्या वसान, नाव इट केम टू पास एज दे वेंट that he entered into a certain village and a certain woman named Martha received him into her house. Sister, can you use that mic and read the 38th verse? मागीर घडलें तें हें आपली भोंवडी करता आसतना जेजू एका गांवान भितर सरलो आनी मार्ता नांवाचे एके बायलेन आपल्या घरान ताका सोदिमान केलो, स्विकारलो. शी रिसीव्ड हिम. ती सोमयाचें उतर आयकूंक तिका मारिया म्हणलोली एक भयण आसली. ती सोमयाचें उतर आयकूंक ताच्या पांयां कोडे बसून रावली. ओके ओके. दिस इज विच वर्स वी आर रिडिंग? 39 रायट? 39. सोमयाच्या पांया कोडेन ती बसून रावली. आतां आमी आख्खी स्टोरी आयकली, वाचली. सोमी येयलो, जेजू त्या गांवांत पावलो आनी तिका कोणेन स्विकारली? मार्ता म्हणटा तिणेन ताका स्विकारलो भितर आनी जेजू भितर सरलो. आनी मार्ताक एक भयण आसली, तिचें नांव मेरी आसलें. आतां मेरी आनी मार्तान ताका स्विकारलो आनी मेरी जेजू सोरशीं बसोन रावली आनी मार्ता रांदूंक गेली. वय ना. आतां मार्तान उतर आयकोंक ना. आयकलां? आयकोंक ना आयकोंक. वय ना. मार्तान उतर आयकोंक ना. मार्ता खंय गेली? रांदूंक गेली. आनी कोण पांया कडेन बसोन रावली? मेरी. आतां जेन्ना हो आमी सिनारियो पळयता, ही आमी परिस्थिती आतां एक कल्पना करया. एक घर कशें तुमी चिंता. दोळे बंद करनाका, बंद करिनासतना चिंता. दोळे बंद करिनासतना आमी जायते चिंता न्हू. आमी खंय घरा सगळे भोंवोन येतात. ब्रदर तर बॉम्बे वचोन येता दोळे ओपन दवरूनूच न्हू. वसोंक ना? वयता न्हू, बसला थिंगा. सो दोळे ओपन दवरून आमी सगळे चिंतोंक जाता. आतां मार्ताचें घरूय चिंतोया आमी. एक घर चिंतात त्या टायमायलें. आनी आतां मार्तान ताका भितर घरान घेतलो आनी मार्ता खंय गेली? कुजनान गेली. समजलें तुमकां? मार्ता कुजनान गेली रांदपाक. सो मार्तान उतर आयकोंक ना. आयकलां? आयकोंक ना आयकोंक? शुअर तुमी? आयकोंक ना? शुअर तुमी? खरेंच आयकोंक ना? Now pay attention. Now it came to pass as they went. Jesus was alone as he went or they went with the disciples. That's why आमी न्हू एका उतराचो न्हू सारके चिंत दिवन आयकोंक जाय. In the book of Proverbs 4:20 says, my son, pay attention to my word. हें उतर न्हू म्हाका सदांच उगडासा घेता. कित्याक आमी तर ध्यान दिनासतना उतर तर वाचूंक सोदता, आयकोंक सोदता, शिकोंक सोदता, कांय सजमोवपाचें ना. आतां हांवें 2-3 फावटी प्रश्न विचारलेलो. मार्तान उतर आयकलेलें, आमी म्हणलें आयकोंक ना. करेक्ट? आयकोंक ना म्हणटा आमी. Proverbs 4:20. जाल्यार आमी ध्यान दिवन देवाचें उतर आयकोंक जाय. ध्यान मन दिवन एक शब्दाचो. कित्याक एक जें उतर बरयलां न्हू तें बेश्टें बरोवंक ना. एका उतराक मिनींग आहा. आतां हिंगासर आमी एकलो वसोंक ना म्हणून आमकां खंयच्या उतरा वयल्यान कळटा? दे म्हणजे इट्स मोर देन वन. येस ओ नो? आनी तो आपल्या डिसायपला बरोबर, आपल्या शिसां बरोबर गेलो. तो एकलो बरयला, ही वेंट म्हणला ना. जरी तर आमी हे दे हेजेर फोकस घालना, पे अटेंशन कोन्ना, आमकां कितें दिसतलें? जेजूच गेला. कित्याक थिंगा फुडें कितें म्हणलां? मार्ता जेजूच्या पांयाशी बसल्या. शिसाच्या पांयाशी बसला म्हणला
ना. जरी तर आमी हें डे म्हणला तेजेर तो ध्यान आमचें घालिना, इफ यू डोंट फोकस ऑन द वर्ड डे, इट वूड लूक लायक वॉट, ओ जीसस वॉज अलोन बिकॉज मार्था वॉज सिटींग एट द फीट ऑफ जीसस एंड इट नॉट मेन्शन द डिसायपल, येस ऑर नो? सो इट इज रिटन वॉट डे. हें डे बरयलां ते भितर सरलें म्हणटा. कितें म्हणलां कोंकणीन? 38th वर्स वाच पळया. 38. मागीर घडलें तें हें, ओके. आपली भोंवडी कोत्ता आसतना जेजू एका गांवांत भितर सरलो. ओके. आनी मार्था नांवाचे हा कोंकणीन जेजू एका गांवांत भितर सरलो. बट हांगासर आमी कितें पळयता? दे म्हणजे डिसायपल्स वर दे विथ हिम. आतां डिसायपल येयल्या, शीस येयल्या, जेजू येयला, कितें तरी स्पेशल रांदूंक नाका? आतां आमगेर कोणी येता घरान रांदूंक नाका, एकल्याक तरी आसत कितें आहा तें दिवंक जाता आमकां उणें करून. आतां ते सगळे येयले म्हणटा न्हू, सो तें रांदचें पडलें ना? बोबाव पडलो ना? आहा वो ना? रांदूंक जाय. सो तिणें सारकें केलें वो रॉंग केलें? मार्थान सारकें करूंक ना? पूण जेजू तिका कित्याक म्हणटा? यू आर वरीड अबाउट मेनी थिंग्स, बट दोज थिंग्स आर नॉट नेसेसरी. सो आतां आमी म्हणटा, ओके ओके लिसन, आतां आमी कितें म्हणटा? मार्थान केलें तें सारकें केलें, पूण जेजूच्या नदरेन तें सारकें न्हय. सो तें कितें करपाचें? तुमी जाणा? ओके, दॅट आय वील टेल लेटर. आतां मागीर सांगता. नाव इट केम टू पास एज दे वेंट दॅट ही एंटर्ड into a certain village and a certain woman named Martha received him. कोणे तेका स्वीकारलो भितर? मार्थान तेका भितर घेतलो. Received him into her house. Go down. Who was listening to the word of God? Mary. Martha immediately went into the kitchen. Yes or no? Yes. Martha immediately went to the kitchen. Yes or no? Yes. Really, yes? Yes. We'll see. And she had a sister called Mary, which? Meaning what? Also, Mary, which also sat. Also sat means somebody else was sitting at the feet of Jesus before. It means she heard the word, she left the word. आता समजले? म्हणजे मार्था डायरेक्ट गेल्ली भितर? ना. मार्थान तेका स्वीकारून मार्था बसलेली उतर आयकोंक. And she had a sister called Mary. मार्थाक भयण आसलेली Mary, which also sat. मेरी येवन बसली म्हणजे मेरी येवन बसली म्हणटा. कोंकणीन वाच पळया. 39. तिका मारियान म्हळें, तिका मारिया म्हणलोली एक भयण आसली. ती सोम्याचें उतर आयकूंक ताच्या पांयां कडेन बसून रावली. पूण मार्था घराच्या राटींनी बारी हारपीत जाताली. या बिकॉज ते ट्रान्सलेशनाक लागून जावंक जाता बिकॉज मेरी सिटींग. बट आमी हांगा कितें पळयता? which also sat at Jesus' feet. So both of them were sitting. Then Martha उठ्ठा आनी इचून काडटा भितर बोबाव करूंक. That's what it says, no? What does it this also symbolize? Also म्हणजे कितें? तिवूय बसता. तिवूय येवन बसता. हांगा कितें म्हणटा? तिका एक मार्थाक भयण आसलेली, तिचें नांव मेरी. ती येता आनी तिवूय बसता जेजूच्या पांयाशी. म्हणजे कितें? मार्थाय बसलेली पयलीं. मार्थाय बसलेली. समजता? मार्था पयलींच वसोंक ना. म्हणजे कितें? हितून आमी कितें शिकता? आमी सगळीं उतर आयकता, पूण आमी इचून काडटा. आमी इचून काडटा. आमकां उतर गरजेचें ओ आमकां हेर वस्तू गरजेच्यो, हें आमी इचून काडटा. हितून देवाचो गुन्यांव ना. जेजून थिंगा कांय रॉंग उलोवप करूंक नासलेलें की तिका नाका जालें आनी ती गेली. तिणें इचून काडलें सगलो बोबाव करूंक भितर. आतां जेजू जेन्ना थिंगेर येयलोलो पळय तेन्ना तेच्या आदी जेजून मिलाग्रे करूंक नासलेल्यो. मल्टिप्लायड ब्रेड, 5 उंड्याचे कितले हजारांनी उंडे, 2 मासलेची कितली मासल्यो, त्यो गजाली हेणें आयकोंक नासलेल्यो.
आनी आदल्या कोरान म्हणून ना मॅन शॅल नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन बट लिव बाय द वर्ड ऑफ गॉड वीच कम्स आउट फ्रॉम द माउथ ऑफ द लॉर्ड. हें आयकोंक ना. सो उतर गरजेचें ओ बोबाव गरजेचो संवसारी. आतां हितून आमकां जेजू म्हणना तुमी रांदप ना, जेजू म्हणना तुमी रांदप ना, जेजू म्हणना तुमी घराची कामां करूंक जायना, जेजून म्हणोंक ना सोयऱ्या येता तांकां उपाशी घाला, पूण तुजें काळीज कित्याचेर थोल्लेलें आहा दॅट मॅटर्स. तुजें ध्यान मन कित्याचेर आहा दॅट मॅटर्स. समजता. जरी तर म्हाका दुयेंस येता उदाहरण, पूण हांव तर दुयेंसाक भियेता दॅट मॅटर्स. इन स्पायट ऑफ नोईंग बाय द वुंड्स ऑफ जीसस क्रायस्ट आय एम हिल्ड. जरी तर हांव जाणा जेजूच्या गायनी हांव बरें जालां, आनी तरी आसतना तर हांव भिरांतीन भरता, मारता कशी जाणा. मनीस फकत उंड्याचेर जियेना, पूण आतां म्हाका गरज आहा सोमी म्हज्या घरान येयला, सोमी म्हज्या घरान भितर सरला जाल्यार सोमयाच्या पांयाशी रावन म्हाका शिकपाचें भोव गरजेचें. सोमयाचें एक एक उतर तोंडांतल्यान भायर सरता हें म्हाका भोव गरजेचें. कित्याक देवाच्या उतरान आमी पळयता की मार्था, मेरी आनी लाजरस तांचो भाव आसलेलो तो जेजूची फ्रेंडां ती. जेजू तांकां खूब लागीं आसलेलो. ती जेजूक भोव दे वर व्हेरी क्लोज टू जीसस. समजता. आतां इतलो लागीं आसतना तेंच्यांनी सोमयाची वळख नासली, तांकां आसली. सोमयाची वळख आसुनूय मार्था वयता संवसाराच्यो गजाली करूंक. जेजूक तें नाका. आपूण जेन्ना येयला तेन्ना जेजू कितें घेवन येता? शांती घेवन येता, खुशालकाय घेवन येता, सुबामपणाचें जिवीत ताणें दिलां. समजता. जेन्ना जेजू आमच्या जिवितान आसा आमकां संवसाराचे कोती हुस्के आनीक आसोंक जाता ना. कोती हुस्के येतेले, पूण हांव कोती हुस्क्यांक कान दितां ना. ह्या स्टोरीन चडशें आमकां स्क्रिप्चर ना, एक 4-5 स्क्रिप्चरांनी तांची स्टोरी हिंगा काबार जाता, पूण कितें आमी आमचें आख्खें जिवीत शिंगता ह्या स्क्रिप्चरान, ह्या तेंच्या स्टोरीन आख्खें जिवीत आमचें थोल्लेलें आहा मार्था आनी मेरीच्या जिवितान. ही मेरी आहा ती बरें तें हिचून काडटा म्हणटा जेजू, आनी मार्था संवसाराच्यो खबरो. अशें ना की जेजूक ती स्वत मानिना, तिणेंच वचोन ताका स्विकारला, तिणें दार ओपन केलां. शी वॉज वेटिंग फॉर जीसस टू कम. सो शी इज द वन हू ओपन द डोर, शी इज द वन हू रिसीव्ड हिम इनसायड, बट येट शी चूज टू गेट इन्वॉल्व इन द वरीज ऑफ द वर्ल्ड. रांदपाक सगळें करपाक, पूण रांदप वायट काम न्हू. जेन्ना जेजू 40 दीस मागणें केलें, उपास केलो आनी भुकेलो म्हणटा, ताकाय जेवणाची गरज आसली. अशें ना की जेजू जेयनासलेलो, जेजू खायनासलेलो, ताका भूक लागनासलेली. सकाळच्या सेशनान आमी कितें पळयलां? फिग ट्रीक पळयलें, पानां पळयलीं आनी ताका भूक लागली, तो खावंक गेलो. वय ना. म्हणजे जेजस वॉज 100% मॅन, 100% गॉड. बिकॉज ही इज 100% गॉड, दॅट डज नॉट मीन ही वॉज नॉट फिलींग हंग्री. That does not mean he was not cared about the food. No, तोवूय खातालो. जेजून एक्चुअली पुनर्जीवन जावन पासून मासली आनी उंडो खाल्लो. समजता. इवन इन दॅट रेजरेक्टेड बॉडी ही एट विथ हिज डिसायपल. समजता तुमी. जेजून पुनर्जीवन जावन पासून उंडो खाल्लो. जेजू जेवणाचे अगेन्स्ट ना. जेजू आमकां शिकयता कशे भशेन आमचें हें काळीज मन आमी थाऱ्यार दवरूंक जाय जेजूचेर पातयेवन. आयज आमी देवाचें उतर शिकोंक वयता खरी, जाणवाय घेवंक वयता खरी, सजमणी घेवंक वयता खरी, शिकोंक वयता खरी, पूण शिकल्या उपरांत कशे भशेचें आमी जिवीत जियेता तेजेर थरलेलें. शिकलेत म्हणून जायना, गेलेत म्हणून जायना, ते उजार करूंक जाय न्हू. पूण उजार कशी करतली जरी पूण आमकां सजमणी येयना उतराची. समजता. हांगा बरयला पळय, एंड शी हॅड अ सिस्टर कॉल्ड मॅरी वीच ऑल्सो सेट. म्हणजे मार्ताय बसलेली, मार्ताने उतर आयकलेलें. आतां आमी उतर आयकता जेजूच्या गायांनी बरी जाली म्हणून, पूण जेन्ना आमचेर पिडा येता तेन्ना आमी कित्याक तें उतर उलोवपाक आमकां कॉन्फिडन्स येना, कित्याक आमी मागीर मारता जाता. समजता. जरी तर आमी आमच्या जिवितान उणेपण पळयता, एक गरीबकाय पळयता, जर आमी मागता तें आमकां मेवना तें पळयता, मागीर आमी कितें जाता? देवाचेर पातयेवन रावना, मारता जाता. हुस्के कितें करुया, खंय मागया, कोणाक सांगया, कितें करुया, कोणाचो आदार घेवया, हेका सांगया काय तेका सांगया काय, हो दितलो काय तो दितलो काय. आमी उतर सोडटा दॅट गॉड हॅज ऑलरेडी गिवन ऑल माय निड्स, तें सोडटा आनी हेका सांगया तेका सांगया. आमच्या मनान खोती हुस्के चलता, तेन्ना आमी कितें जाता? मारता जाता. पूण बरें तें हिचून काडलें म्हणटा कोणेन? मेरीन. कितें केलें? शी रिमेन्स सिटेड एट द फीट ऑफ जीसस. मेरीन चितलें आसतलें जेवण आमी सदांच जेयता, पूण जेजू आमच्या सांगाता सदां आसचो ना. कित्याक ती स्वत मानताली? कित्याक ती जें उतर जेजू तांचे लागीं उलयतालो, जेजू सदांच ओपाऱ्यांनी उलयतालो. वय ना.
ओपाऱ्यांनी उलयतालो पूण कोणाक पळय खात्री आसली हें जाणा जावपाची जेजून तांकांच त्यो ओपाऱ्यो उगडाप्यो केल्ल्यो. मेरीचें शितीर आसलेलें जेजूच्या एका एका उतराचेर तो कितें उलयता तिका जाणा जावंक आसलेलें, तिका तो नाका आसलेलें जाणा जावपाक ती म्हणटलें जेजू बसा हांव म्हाज्या भयणीक मातशें आदार करूंक वता म्हणटली आसली. पूण तिणेन जेजू कितें म्हणटा बरें तेंचून काडलें. पूण मेरीन सांगलें हांवें बरें काडलां तूं रान हांव येना. मेरी सांगता ओ जेजू सांगता. कोणेन ऑब्जर्व केलें, कोणेन पळयलें मेरीन बरें हिंचून काडलां म्हूण? जेजून. कित्याक तो जेजू उलयलो, तिचें बरेंपण जेजू उलयलो. तिणें आपणें उलोवंक ना. जायते फावटी आमकां दिसता न्हू आमचें बरेंपण आमी उलोवया, आमी कितें करता तें लोकांक आमी सांगया, हांव हें करता, हांव तें करता, हांव हें काम करता, हांव तें काम करता, इतलो लोक म्हाज्या अंडरांत इतलो. आमी सांगता आमचें बरेंपण, पूण आमचें बरेंपण आमी सांगचें न्हय. आमचें बरेंपण देव उगडापें करतलो. जायते फावटी आमकां आमी कितें करता कामां पळय आमी मारता भशेन जाता. आमकां दाखोवंक जाय हांव रांदतां, हांव काम करतां, सगलें हांव करतां, ती येना ही येना. पूण जेजू मारता वाटेन ना, जेजू मेरी वाटेन आहा. कित्याक मेरी कांयच उलयना, मेरी कांयच सांगना, पूण मेरीचें एक ध्यान मन चिंतन जेजूच्या एका एका उतराचेर थरलेलें आसलें. आमचें मन आयज मेरी भशेन जेजूचेर, वो आमचें मन जालां मारता भशेन, आमचें काळीज जालां मारता भशेन निबर. उतर गरजेचें आमकां नाका. मारता पूण मारता कितें म्हणटा ना हांव स्वत मानता, वय वय सोमी हांव मानता, वय वय म्हणटा ती सगळो वगत म्हणटा ती जेजूक हांव स्वत मानता. पूण करणी कितें संवसारी, करणी कितें संवसारी. सगळो वगत आमी दुसऱ्यांक बोटां दाखयता, कोण करिना पळय ती. आतां मार्तान कितें केलें तें करिना, पॉयंट आवट केलें तें करिना. सो जेजूच्या नदरेन तें सारकी गजाल आहा. जेजून कितें केलें तिका, यू आर वरीड अबाउट मेनी थिंग्स बट ओन्ली वन थिंग इज निडेड एंड मेरी चोज दॅट वन. समजता देवाच्या उतराचें आमकां नॉलेज येवप आनी देवाच्या उतराची जाणवाय येवप ह्यो दोन कुशीन कुशीन गजाली. Having a knowledge of the word of God and having the wisdom from the word of God, these are the two different things. कोंकणीन कितें म्हणलें हांवें आतां म्हाका तो देवाची उतराची आमकां सोजमणी आसप आनी जाणवाय आसप ह्यो दोन कुशीन कुशीन गजाली. सोजमणी हें उतर हांव सोजमलां तें सोजमलां, पूण जाणवाय आहा. बिकॉज जाणवाय आमचें देणें न्हू, जाणवाय देणें आमकां मेवता बापा कडल्यान. Wisdom comes from the Lord. तेका लागून आमी इन आयझाया 11:2 आमी पळयता की जेजूची प्रॉफेसी केलेली आहा. द स्पिरीट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन हिम. कोणाचेर जेजूचेर. आनी तितून आमी जायतें पळयलां. सोरेस्पाराचो ओत्मो तेचेर आहा, जाणवायेचो ओत्मो, सोजमणेचो स्पिरीट ऑफ विजडम, अंडरस्टँडींग, नॉलेज, कावन्सील, मायट, स्पिरीट ऑफ द फियर ऑफ द लॉर्ड. हे सगलें आमकां एक एक जाणवायेची सोजमणेची आमकां सगल्याची गरज आहा. सोजमणी देवाचें उतर जाणा जालेत म्हणून जायना. त्या उतराची आमकां जाणवाय जाय, ते जाणवायेन आमी चलोंक जाय, ती जाणवाय आमी उजार करूंक जाय. नाजाल्यार आमचें जिवीत कोणा भशेन मारता भशेन. आमकां दिसता कितें आमचे जाणवायेन आमची जाणवाय जी संवसारी जाणवाय संवसारी जी जाणवाय आसता पळय ती जाणवाय देवाचे जाणवाये भशेन न्हू. I think it is in James. The wisdom from above, please check it where it is. Wisdom from above. I think it's James 4 or 5. Okay, he will check. जाल्यार आमी संवसारी जाणवाय देवा कडेन मागोंक जायना. बिकॉज देर इज अ डिफरन्स बिटवीन संवसारी जाणवाय आनी स्वर्गीची बापाची जाणवाय. जी आमकां स्वर्गायली आमकां जाणवायेन जी आमी चलोंक जाय ती जाणवाय आसोंक जाय बापाची. ती जाणवाय आसोंक जाय स्वर्गायली. ती जाणवाय आमची आसपाक जायना. कित्याक संवसारी जाणवाय जावन आसा आमकां बऱ्याक पावयना देवाच्या उतरांतल्यान. 3:17 KJV न्हू. ओके. बट द विजडम दॅट इज फ्रॉम अबाव इज फर्स्ट प्युअर and we need to ask that wisdom. समजता ही जाणवाय जी स्वर्गाची आहा which is from above is first pure, then peaceable, gentle and easy to be entreated, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy.
and the fruit of the, go down. And the fruit of the righteousness is sown in peace of them that make peace. Go above. Previous verse where the wisdom of from up. Okay. Where it is say devilish? Go up. The wisdom of the world. Slow. No, go down. 7, there only, no? Go down. No, the wisdom of the world. It's there only somewhere. The wisdom of the world is, it's devilish, or it's called. The wisdom of the world, please check. Okay, by then we will continue about the Martha and Mary. So, जेन्ना मॅरीचे आनी मार्थाचे आमी जिवीत पळयता, आमकां दिसट्यांक कितें दिसता? मार्था न्हिसून काडलें तें सारकें गेलें. कित्याक घरान मनशां येयल्या तांकां आमी सर्व करपाक जाय वो नाका? करपाक जाय. आमगेर येता तेन्ना आमी करिना. आतां तितून केलें म्हणून कांय न्हू. आतां जेजून कितें म्हणलें तिका, तुवें जें हितून काडलां तुका जाय तें हुस्कें आहा, तुका जाय तें यू आर वरीड अबाउट मेनी थिंग्स. The wisdom of this world is foolishness with God, for it is written, He takes the wise in their own craftiness. The wisdom of this world is foolishness with God. But no, it is somewhere in the James only, which I will check later and I will explain it, okay? Hallelujah. So, संवसारी जी जाणवाय आसता, संवसारी जी जाणवाय आहा ती आमकां बऱ्याक पावयना. पूण आमकां कसली जाणवाय जाय? आमकां कसली जाणवाय जाय? देवाचे जाणवायेन जी स्वर्गांत हांवन येता, आमकां ते जाणवायेन आमी आमचें जिवीत जियोवपाक जाय. आतां जेन्ना आमी मार्थाचें जिवीत आनी मेरीचें जिवीत पळयता, वील गो बॅक टू लूक 10:38. जेन्ना आमी मार्थाचें जिवीत आनी मेरीचें जिवीत पळयता, मेरीन बरें तें हिंचून काडलें. म्हणजे मेरी कसले जाणवायेन जियेताली? मेरी देवाचे. सो तेका लागून तिणें बरें तें हिंचून काडलें, वीच इज शांतेचें, पिसेबल म्हणटा आमी पळयलां न्हू, शांतेचें, वीच इज प्युअर. मार्थान कसली जाणवाय हिंचून काडली? संवसारी, वीच इज फुलिशनेस इन दी आयज ऑफ द लॉर्ड. जें जावन आसा पिशेपण देवाचे नदरेन. आमकां दिसता आमी जें कितें करता तें लोकांचे नदरेन सारकें. पूण आतां मार्थाक कितें दिसलें? जरी तर हांव रांदिना, उगी बसोन राव, जेजू कितें म्हणटलो, ही पळय ही दोगांय बायलो घराच्यो आळशी बसले आनी आयकोता, कांय दिना खावपाक. म्हाका दिना ती दिना, म्हज्या शिसांकूय दिना. चिंतलां आसतलें, बरयलेलें ना, ओके, हांव म्हाका दिसता, ओके, हे भशेन हांव चिंता, घडये कशें चिंतलां आसत. मार्था म्हणटा आसतली, आतां तर हांव रांदिना, जेजू म्हणटलो. मार्थान चिंतलां आसत, बट इट इज नॉट रिटन, ओके, लेट मी से इट क्लियरली, बिकॉज समटायम्स यू नो वॉट हॅपन, बरयलेलें ना आनी तुमी सांगता. म्हाका अशें दिसता, आय डोंट नो, मे बी चिंतलां आसत तिणेन, इट्स नॉट रिटन देर. आय थिंक इन दॅट वे. चिंतलां आसतलें, जरी तर हांव रांदना, सो मी कितें म्हणटलो, जेवण दिना, हांव चलोन आयलां आसतलो. आदी चलोन भोंवताले वो बरें BMW घेवन भोंवताले? कशें भोंवताले? ट्रेनीन फ्लायटांनी बरें येताले वो चलोन? सो जायती वाट चल्ला आसतलो जेजू न्हू. सो मार्थान पळयलें आसतलें, आवय हे गामेल्या, हे थोकल्या, सो हांकां रांदपाक गरजेचें, हे भुकेले आसतले. सो मार्थान जें पळय एक्शन घेतलां तें एक्चुली आमी पळोवंक वयशालें तें वायट घेवंक ना. तिच्या नदरेन, संवसारी नदरेन तिणें कांय वायट करूंक ना. तिणें फकत रांदपाक फुडें सरली. कित्याक भुकेचें. आतां तर आमी तुमकां हांगा शिकोवन दिता आनी म्हणटा मॅन शॅल नॉट लीव बाय ब्रेड अलोन. मनीस फकत उंड्याचेर जियेना, सो 5 दीस तुमकां जेवण ना. जातालें? आमी करूंक जाता माय?
आतां तर हांवें म्हणलें मार्ताचें जेजूक लायक जावंक ना. जेजून म्हणलां तुका जाय ते खंयची हुस्के आहा पूण मेरीन बरें तें इचून काडलां म्हज्या पांयाशी बसून तें उतर आयकपाचें आनी जें तिणें इचून काडलां तें कोणाच्यान ते कडल्यान काडून व्हरोंक जायना. सो आतां आमी हें देवाचें उतर सांगता तें देवाचेंच न्हू. सो हें तुमी तर घेतलें तुमचे कडल्यान कोण काडून व्हरचो ना. सो मार्ता भशेन तुमी जेवणाचे हुस्के काडिनाका. जेवण ना 5 दीस करूंक जाता. म्हणचें कितें म्हणचें कितें मार्तान जें कितें पळयचून काडलां तें एक्चुली वायट न्हू पूण तुवें कितें तरी गडबड केल्या थिंगा. उठोन गेल्या ती गडबड न्हू. शिंकया नाव इट हे फर्स्ट वाचलें न्हू आमी. आज 2 या 39 and she had a sister called Mary which also sat at Jesus' feet and heard his word. म्हणजे हें उतर दोगांयनी आयकलेलें. आतां उतर तुमी आयकता तिवूय आयकतात वय वय म्हणा. ही सायडूय आयकता ही सायडूय आयकता. आतां नॉट नेसेसरी दोनी सायडो सारकेंच सोजमोन घेता. थोडी जाणां मारता भशेन आदी घरा चिंता आसतली सगलें सारकें आहा गाय आमी आमची सुणी माजरां सांडून आयल्या जेवण घालतात गाय कोण आहा ती घरान हुस्के काडटात भुरग्यांक सांडून आयल्या भुरग्यांक म्हजें सारकें पळयतात गाय वय वो ना. थोडी जाणां बसून तें चिंता आसतली उतर घेना. सो कितें कॅरेक्टर प्ले जाता हांगा कितें कॅरेक्टर प्ले जाता ह्या कॅटेगरीन मार्ताचो. समजलें. दुसरे वाटेन म्हणटा आसतलीं थोडीं जाणां जिजस सेड नो तुमचे खोती हुस्के म्हजेर दियात तुमी कांय खोती काडनाका. सो ह्या वद्दान बसल्यां ती म्हणटा आसतली हांव घरा कडलें कांय चिंतिना पूण म्हाका आयकोंक जाय मेरी भशेन जेजूच्या पांया कडेन बसून जेजूचें उतर. कित्याक हें उतर जेन्ना हांव घेतलें हें उतर म्हजे कडलें कोणाच्यान काडून व्हरपाक जावचें ना. घोडेक म्हाका ही म्हणत तुमी फाल्यांच्यान हांगा रेतीराक येनाका. हांव म्हणटलें इट्स ओके तुमी जें उतर दिलां तें म्हज्या काळजान आहा तें कोणाच्यान काडूंक जायना. समजलें. फाल्यां म्हाका बसून घोडेक फाल्यां म्हणत फॉर एग्जाम्पल ओके तुका आनी उतर प्रीच करपाचें नाका नो प्रॉब्लम उतर खंय आहा मायकान आहा जाग्यान आहा म्हज्या काळजान आहा. सो हांव खंयूय वसों हें उतर म्हजे कडलें कोणाच्यान काडून व्हरोंक जाता ना. रस्त्या देगेर रावन पासून उतर परगट करूंक जाता. बसीन बसून कोणाकूय उतर दिवंक जाता. हांगा जागो काडून घेत कोणी मायक काडून व्हरत कोणी प्लेस काडून व्हरत कोणी पूण उतर कोणाच्यान काडून व्हरोंक जावचें ना. समजता. तेका लागून हें उतर मेरी भशेन आमच्या काळजान रिगोवन आमी दवरपाक जाय. संवसारी मनीस तुमचें कितेंय काडून व्हरत पोजिशन व्हरत प्लेस व्हरत टायटल व्हरत सगळें व्हरत पूण उतर जें भितर आहा तें कोणाच्यानूच केन्नाच काडूंक जावचें ना. पूण जरी तर आमी मार्ताचो कॅरेक्टर जाल्यार जालें. समजता. आतां and she had a sister. Finish this, right? Okay, go 40 verse. But Martha was troubled much about serving, cumbered much about serving, and came to whom? Jesus. आता जेजूची उतरां ती आयकलेलीं पयलीं तेणेन. आतां जेजूचें उतर म्हणचें कितें जेजूत वय वो ना. जीसस इज द वर्ड रायट. वर्ड ऑफ whom? वर्ड ऑफ गॉड. सो आतां तो कितें उलयता आतां आमकां उगडास आमी जेजून कितें म्हणलां तें मॅथ्यू 4 men shall not live by bread alone but by every word that comes out from the mouth of the Lord. Yes or no? Now Jesus is the word which came out from the mouth of God. So men shall not live by bread alone but shall live by Jesus, I can say. Yes or no? Because Jesus is the word and that word became flesh and dwelt among us. Now because he is in a human form we see him as a person, as a Jesus, but in the other side he is that word which came out from the mouth of the Lord. When that word is in your house, can you get more worried about the food? What Jesus said, man shall not live by bread alone. समजलें काय कोंकणीन सांग. जेन्ना जेजून म्हणलें बापान जेन्ना सुरवाते जेजून जेन्ना कितें म्हणलें सोयतान नाडूंक येता तेन्ना माथेवाच्या पुस्तकार आमी पळयलां 24 वर की मनीस जियेना फकत उंड्याचेर पूण मनीस जियेता देवाच्या तोंडांतल्यान आयलेल्या दर एका उतराचेर. जॉन 1:1 आमी कितें पळयता जेजू जावन आसलो देवाचो एक सोब्द आनी तो सोब्द कोणा कडेन आसलो
देवा कडेन. पूण तो सोब आतां संवसारान आयलो आनी तो सोब कोण जालो? मनीस जालो. आनी तोच सोब जो देवा कडेन आसलो तो सोब मनीस जालो आनी कोणा मदें जियेलो? आमच्या मदें जियेलो. आनी एट प्रेझंट ह्या मॅटरान तो कोणागेर आसलो? तो सोब कोणागेर आसलो? मार्तागेर. सो जेन्ना हो सोब वो जेजू मार्तागेर आसलो आनी उंड्याचे आनी जेवणाचे आनी पोटाचे आनी कोती उस्के करूंक जाता जेन्ना हे उतर आसतना सांगाताक वय वो ना जायना करूंक उस्के. कित्याक वो सोब त्या घरान आहा, वो सोब उलयता ती उतरां आनी हीं उतरां मार्तान ऑलरेडी आयकलेलीं. आतां मार्तान इचून काडूंक जातालें की म्हाका ह्या जेवणाचें आनी कोती उस्के नाका, कित्याक जेजून म्हणलां मनीस जियेना फकत उंड्याचेर. आनी हें पळय जेजून म्हणलां, हें जेजून नेई उतरां म्हणोंक नासलीं. हें ड्युट्रोनॉमी बुकाचेर ऑलरेडी बरयलेलें आहा की मनीस जियेना फकत उंड्याचेर. सो हें उतर तांकां खबर आसोंक नाका आसली पयलीं पासून? आसपाक जाय आसली. समजता? ताका लागून उतर जाणा जावप इज अ डिफरंट, उतराची जाणवाय आसप इज डिफरंट. सो इट्स नॉट दॅट आय एम टेकिंग ओनली द नॉलेज एंड नॉलेज एंड नॉलेज एंड नॉलेज एंड नॉलेज. नो नो नो. आय नीड टू हॅव द विजडम. ती सोजमणी त्या उतराची, त्या नॉलेजीची म्हाका सोजमणी, ती जाणवाय आसपाक जाय. आनी ती जाणवाय म्हाका खंयसान मेवतली? संवसारान वा स्वर्गासान. आनी एक्चुली इन समवेर इन कोरिंथियन बरयलां जेजू जावन आसा बापाची ती जाणवाय जी आमकां आयज मेवल्या. जेजू जावन आसा ती जाणवाय. आनी आयज जेजू तर म्हजें सोवें आसा, म्हाका जाणवाय आसा वो ना त्या उतराची? आसा. हालेलुया. सो जेन्ना मार्ता उतरां आयकोन गेल्ली, तिका जाणवाय आसली त्या उतरांची जाल्यार ती थिंगांच बसून रावतली आसली. पूण तिका उतराची जाणवाय मेळोंक ना. तिणें उतर सोडलें आनी गेली भितर. अशें ना की तिका चान्स पडोंक ना उतर आयकोंक. तिणें आयकलेलें. बट शी चोज टू गो एंड प्रिपेर ऑल ऑफ दोज स्टफ. ओके, प्रिपेरींग स्टफ इज नॉट अ प्रॉब्लम. कुकींग इज नॉट अ प्रॉब्लम. कुकींग इज द बेस्ट थिंग. कित्याक आमी म्हणटा रांदप, खरेंच रांदपाचें देणें आसप म्हणजे न्हू खूब व्हडलें देवाचें आमकां एक देणें रांदपाचें. कित्याक सांग? रांदता आमी सो दॅट वी गीव टू अदर्स. वी सर्व अदर्स. आमी आमकां रांदिना, आमी दुसऱ्यांक रांदता. आमी दुसऱ्यांक तें आमकां देवान जें देणें आमकां फावो केलां, हे हात आमचे जे माकलेले आहा तें जेवण रांदपाक, त्या हातींनी न्हू एनॉयंटींग आहा, माकणी आहा की आमी तें जेवण रांदता दुसऱ्यांक सर्व करपाक. एक बेसांव तें देवाचें. पूण त्या सर्विंगान इफ वी ग्रंबल, इफ वी ममर, देन इट इज रॉंग. बिकॉज दॅट इज एक्झॅक्टली वॉट मार्था डीड. She grumbled. And the result of grumbling and murmuring, you remain in the wilderness. You cannot enter into rest. And that is exactly happened in the old covenant. The only reason they could not enter to the promised land is because of their grumbling and murmuring and complaining. So when we grumble, we complain, we murmur, we cannot experience his rest, what he has already given it to us. जेन्ना आमी एक आमकां देवान आमकां सोयीक दिला आमकां काम करपाक, आमकां कितेंय करपाक, आमकां दुसऱ्यांक सर्व करपाक, वी हॅव टू टेक इट एज अ ब्लेसिंग, एज अ प्रिविलेज. देवान आमकां सोयीक दिला हें वावर करपाक ताच्या आशिर्वादान, ताच्या माकणेन. पूण तेणेन जे आमकां जो वावर दिला तितून तर आमी किणी दात किणलायता. ग्रम्बलिंग इज दांत किल्लावप म्हणटा न्हू आमी कोंकणीन बरयलेलें आहा आय थिंक बायबलान. कितें म्हणटा? दांत किल्लावप मिन्स ग्रम्बलिंग. कोंकणी इट इज रिटन लायक दॅट. ग्रम्बलिंग कितें बरयलां सिस्टर? दांत किल्लावप मिन्स ग्रम्बलिंग इट इज. कंप्लेन करप, येना तें ना ही येना तो वो दुसऱ्या. आतां ती कितें म्हणटा? कोण येना? मेरी येना. सो शी इज ग्रम्बलिंग, रायट? आतां ती तर उतर आयकलां. Okay, we'll read it. But Martha was, can you go to NLT? There, 40 verse. But Martha was distracted by the big dinner she was preparing. She came to Jesus and said, Lord, doesn't it seem unfair to you that my sister just sit here while I do all the work, while I do self-work, self-righteous?
सेल्फ फोकस्ड, सेल्फ डिपेंडंट. येस ओ नो? ती आतां घमंडान ना एका हांव करतां. सोमी तुज्या घरान आयला, सोमी तुज्या काळजान आयला आनी तूं सोमयांक म्हणटा हांव करतां. तिका आयडिया पासून ना सोमी कितें करपाक आयला तिच्या पासत. चिंतो पासून ना सोमी आतां कितें करपाचो आहा खुर्सार त्या कोणा पासत? आमच्या पासत. इट इज नॉट वॉट वी डू, इट इज नाव वॉट ही हॅज डन. समजता? आनी ती शिकवण स्वर्गीच्या राजाची तो दिवपाक ह्या संवसारान आयलो आनी मागीर तो खुर्सार आपलो 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 प्राण दिवपाक, आपलो जीव दिवपाक कोणा पासत? आमच्या पासत. वय ना? आतां ती म्हणटा मार्था वॉज डिस्ट्रॅक्टेड बाय बीग डिनर. शी वॉज डिस्ट्रॅक्टेड बाय बीग डिनर. कित्याक ती डिस्ट्रॅक्ट जाली? कित्याक तें उतर तिणें आपल्या काळजान रिगोंक दिलें ना. फकत आयकलें पूण जाणवायेन बोल्ली ना. फकत आयकलें पूण काळजान तें भितर घालून दवरलें ना. काळजान तर तें उतर घेतलेलें, जें आयकलेलें तें मार्था भितर वयतली आसली, डिस्ट्रॅक्ट जातली आसली, सगळो गडबड करपाची ना न्हू, सुसेगाद रावपाची. शी वूड बी एट पीस. येस नो? नाव आतां आमी अशें म्हणोंक जायना कितें म्हणून ना मॅरीक स्पेशल ट्रिटमेंट दिल्लो, स्पेशल टिचींग दिल्लें, मार्थाक दिवंक नासलें. दोगांय थिंगाच बसून आसलीं. सो दोगांयनी तेंच उतर आयकलें. पूण एकल्यान हिचून काडलें जेजूच्या पांया खाला रावंक, दुसऱ्यान हिचून काडलें संवसारीच्या कामांनी बुडोवन रावंक. समजता? समजता तुमकां? आतां पळय. But Martha was distracted by the big dinner she was preparing. She came to Jesus and said, Lord, doesn't it seem unfair to you that my sister just sit here while I do all the work? Tell her to come and help me. आता ती दोगा जाणांक बोटां दाखयता. आता ती दोगा जाणांक ब्लेम करता. दोगा जाणांक क्वेश्चन घालता. कोणाक? जेजूक. सोमयांकूय. आतां सोमयान कितें तरी वायट उलयलेलें गाय सोमयांक बोटां दाखोवपाक? सोमयान कितें तरी रॉंग शिकयलेलें गाय सो मार्था कितें सोजमोंक ना म्हणपाक? वी कांट से दॅट. वाय? बिकॉज मेरी अंडरस्टूड. Why this lady is not understanding? Because she was worried, more concerned about in her performance. How do we know that? While I do all things, while I am doing everything, so her mind was focused on herself. She was self-centered. She was self-focused. आपणाचेर तिचें ध्यान आसलें, आपणाचेर तिचें मन आसलें. हांव हें करतां, हांव तें करतां, सगलो वगत हांवूच काम करतां, सगलो वगत हांवूच सगलें करतां, दुसरो येना, म्हजी भयण येना. आपणाच्या भयणींक तर ती सोडिना. आमी तर मार्था जावन तर आपल्या भयणींक सोडिना, आमी दुसऱ्यांक उगी रावतली? भयणींक बक्षिना. आसूं ती आयकोता न्हू, सोड ती आयकतली आनी मागीर सांजेर म्हाका रातीक सगलें सोजमयतली, अशें चिंतून तरी उगी रावल्या ती? ना, रावंक ना, ती रावंक ना. कोणाक वयल्यान तापयता आनी सांगता? जेजूक. जेजूक म्हणटा. जायते फावटी आमी म्हणना जेजू तुका दिसोना हांव कितले कोश्ट काडटा तें, हांव कितले त्रास काडटा तें, मातूय तुका चुरचुरे येना म्हजे. पूण जेजू कितें म्हणटा आसतलो त्या वेळार? तुका मातूय खबर ना खुर्सार हांवें कितें केलां तें तुज्या पासत? आनी कांय उरोंक ना बाबा तुका लागून हांव हें करपाक. तुवें कितेंच करपाची गरज ना. जें कितें तुवें पळय करूंक जाय आसलेलें, कोश्ट तुवें काडूंक जाय आसलेलें, जी खास तुका फॉर्मोण फावो आसलेलें तें सगलें हांवें केलें खुर्सार. आनी तुका करपाक कांय उरोंक ना. तुजें फकत काम हांवें कितें केलां ताजेर तुजी नदर मारून तें स्वत मानपाचें. हें शिकोवंक, हें सांगोंक जेजू आयज आमकां आयला. ताच्या उतरांतल्यानच तो आमकां शिकयता. आपणें कितें केलां तुमकां पासत पळय तें. But we are so occupied with the worldly things, with our worries, with our problems, that we are all the time complaining. This problem, Lord, that problem, Lord, this situation in my life, that situation, we are stuck here, we are stuck there. Oh, what about Jesus? What he went through on the cross? Can be my problem bigger than what he has done on the cross? What he went through on the cross? Can be. जावंक जाता म्हजी प्रॉब्लमां व्हडली, तेका लागून म्हजी नदर पावना खुर्सार. म्हाका म्हजेंच इतलें व्हडलें प्रॉब्लम दिसता की म्हजी नदर आनी खुर्सार पावना, म्हाका आनीक दिसती पडना. इतलें हांव ऑक्युपाय जालां. मार्था उतर आयकोन उतर सोडून गेली. कित्याक? शी इज ऑक्युपायड इन वॉट शी वील प्रिपेर. And at the same time, she is so focused in what she is doing, what I do.
while I do. जेजू कितें उलयतालो आसतलो काय संवसारी खबरो एक एक उतर तेजे मोलादीक एक एक उतरान तेज्या जेजू म्हणटा इन जॉन 6:63 म्हणटा तेजे एक एक उतर जावन आसा सोत आनी जिवीत. सोत आनी जिवीत. ते सोत आनी जिवीत सोडून मारता वयता संवसारी कामां करूंक. काम करूंक गेले म्हाका रॉंग समजो नाका. काम करूंक रांदूंक गेली तें प्रॉब्लम ना. किचनान रावन तिणें उतराक कान दिवंक जायनासलेलो जाता आसलेलो. किचनान रावन आयकोंक येवचें नासलें जेजू उलयता तें. वेन यू हॅव दॅट डिझायर तुका तो रावंडो आहा म्हाका हें उतर आयकोंक जाय पूण म्हाका जेवणूय करूंक जाय. सो हांव रांदपाक वेतां तरी म्हाका आवडो आहा हें आयकपाचें आनी ती कान दिता आसलेली जाल्यार तिका आयकोंक येवचें नासलें उतर येता आसलेलें. वय ना येवंक जाय आसलेलें कित्याक तिणें आवडो दवरलेलो जाल्यार कित्याक देवाचें उतर जावन आसा स्पिरीट एंड ट्रूथ सोत आनी ओत्मो. सो तो खंयसरूय पावोंक जाता पूण तो पावोंक जाय जाल्यार म्हाका कितें जाय आवडो. म्हाका तें जाय म्हाका आयकोंक जाय. तिणें म्हणूंक जाता आसलेलें जेजू हांव रांदपाक वयतां पूण एक एक उतर म्हज्या कानार पडोंक जाय. तूं मातशें व्हडल्यान उलया सांगोंक जायना आसलेलें. कुड हॅव सेड नो मातशें व्हडल्यान उलया म्हाका आवाज ट्रॅवल जाता तसो. हांव मातशें रांदतां मे बी तुकाय भूक लागली आसतली तुज्या शिसांक भूक लागली आसतली करूंक जाता आसलेलें. पूण ती रांदता रांदता गोडबोड कितें चिंता हांव रांदतां हांव करतां हांव रांदतां सगलें म्हजें काम पडलां आयदनां धुवंक जाय बरें रांदूंक जाय तें रांदूंक जाय. कितलीं आयदनां जाता रांदता आसतना ती आनी कोण धुतलो. रांदता आसतना आयदनां जायना कितलीं जाता. रांदप थोडें म्हणल्यार धुवप सुबेज. आमकां बायलां फॉर लेडीज चड नॉलेज आसतली न्हू कित्याक चडसो टायम आमीच आसता किचनान. रांदूंक जाय तें जाय जेवंक सुसेग ना कित्याक आतां सिंक सगलें बोल्लार धुवपाक. सो ती चिंता आसतली जरी तर हांव रांदतालें हेणें आयदनां धुवंक जाता जेजू कितें करूंक आयला तर घरान. जेजूकूय म्हणूंक जाता आसलेलें तूं आयदनां पूस आमी धुता. किचनानूच खबर गजाल करया यो तुमी किचनानूच सगलीं उलोवप करया. तिणें उतर आयकलें तिच्या कानार उतर पडलें पूण तिणें कितें चिंतलें म्हाका करूंक जाय हें काम म्हजेर आहा हो सगलो भार सो दॅट सोमी आयला बरें रांदया. समजता तुमी. And Martha was distracted by the big dinner she was preparing. She came to Jesus and said, आता ती जेवण सांडटा आनी भायर येता आनी जेजूक म्हणटा कितें म्हणटा लॉर्ड डजंट इट सीम अनफेअर टू यू. तुका दिसना हें अनजस्ट म्हणून हें सारकें न्हू म्हणून. आतां कोणाच्यानूच जेजूक विचारूं येता तुका दिसना हें रॉंग और रायट म्हणचें कितें. जेजूक बरें आनी वायटाची जाणवाय ना. पळय मारता इतली ऑक्युपायड जाल्या आपल्या कामान आनी आपणाच्या प्रॉब्लमान उतर आयकोन पासून की ती इसोत्ता. जायते पाटी आमी संवसारी जाणवायेन भोंवता न्हू तेन्ना आमकां बरें वायटाची समज येना. बरें आनी वायटाची समज येना. आमी कितेंय डिसिजनां घेवंक शकता कसलीय उतरां आमच्या तोंडांतल्यान भायर सरोंक शकता. तेका लागून आमकां संवसाराची जाणवाय न्हू पूण सोर्गीची जाणवाय जाय. तुमी जाणा हेजो दाविदाचो पूत सोलोमन किंग जालोलो. सोलोमोनान देवा कडेन कितें मागलें कित्याक लागून मागली हां ही आस्क्ड फॉर विजडम. कित्याक आतां तो राजा जालो. राजा म्हणजे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कसली बरें आनी वायट सारकें डिसिजन घेवंक जाय. वय गो ना एका राजान रॉंग डिसिजनां रॉंग न्याय करपाक जायना लोकांचेर. कित्याक आख्खी सगळी पर्जा तेजेर तोल्लेली आहा. कोणाचो कितें प्रॉब्लम जाता लोक तेजे कडेन येता सो तेणेन मिस्टेक करपाक जायना. सो संवसारी जाणवायेन तर तो आसत तेच्यान रॉंग डिसिजनां घेवंक जायना. कितले लोक जे अथॉरिटीन आसता तेंचे कडेन पावर आसता आनी ती दुसऱ्यांचे गजाली आयकोन दुसऱ्यांच्यो खबरो आयकोन रॉंग डिसिजनां घेतात. कित्याक संवसारी जाणवाये पासत. तेका लागून जेन्ना एक मनीस अथॉरिटीन आसता जेन्ना एका मनशा कडेन पावर आसता की दुसऱ्याच्या जिविताचेर रूल करपाक जावं एक न्याय करपाक त्या मनशान सदां देवाचे जाणवायेन बोरोन रावोंक जाय. नॉट जस्ट बिकॉज कोण येता आनी कितेंय सांगता आनी बेस्ड ऑन समबडीज स्टेटमेंट यू आर टेकिंग अ रॉंग डिसिजन. दॅट शूड नॉट हॅपन. यू शूड हॅव अ रायट विजडम वीच इज फ्रॉम अबव टू टेक अ रायट डिसिजन टू टेक अ रायट स्टँड.
If I become living my life with a worldly wisdom, I might take a wrong decision which can harm somebody's life. ताका लागून सोलोमन कितें म्हणटा, बापा कडेन मागता, सर्वेस्परा कडेन मागता कितें, म्हाका जाणवाय दी म्हणटा बरें आनी वायटाचेर डिसिजन घेवपाक, न्याय करपाक, सारको पळयतो. आनी सर्वेस्पर बाप इतलो खुशाल जाता, ताका जाणवाय दिता. आनी कित्याक तो दुसरें गिरेस्तकाय दी, हें दी, तें दी, कांय मागना, फकत जाणवाय. आनी बाप इतलो खुशाल जाता, तें मागोंक ना तेंय दिता. सो सगळ्यान गरजेचें कितें आमकां, जाणवाय. आतां हे मार्ताक जाणवाय आसली बऱ्या आनी वायटाची ना, ती संवसारी जाणवायीन इतली बरो नासली. तिका दिसलें कितें, रांदप करूप वचप म्हणचें, जेवण सर्व करप म्हणचें व्हडलें काम. आनी त्या तेंपार न्हू मे बी बायलांचें काम म्हणचें एक रांदपाचें आसत. आयज कशें आमी ह्या जनरेशनान बायलो सगल्याक भोंवता, सगल्याक वयता, कामां करता, त्या टायमार तशें नासलें. बायलांचें काम म्हणचें घरान कोण येता तांकां सर्व करपाचें, बरे भशेन परामोस करपाचो म्हणटा आमी. बायलांचें काम दुसऱ्यांचो कोण घरान येता तेंचो परामोस करपाचो. सो तिणेन जें इचून काडलां तें संवसारी नदरेन तिणेन वायट करूंक ना. मार्तान वायट करूंक ना, संवसारी नदरेन एक रांदपाचो परामोस करपाक. कित्याक आदल्या कोरारान आदल्या तेंपार बायलांचें कामूच तें आसलें, कोण घरान येता तांकां जेवणाचो सोयीक दिवन तांचो परामोस करप. समजता, तांकां जेवण करप बायलांचें काम. दादले रांदून बायलांक हांकां कोण सोयऱ्या येता तांकां वाडी नासलें, बायलांचें काम. समजता, बायलांचें काम आसलें. आनी ताका लागून मार्ताचे नदरेन कितें, बायलांचें काम रांदपाचें. सो हांवें बरें तें हिचून काडटा, हांव बरें तें काम करूंक वयता. पूण देवाचे नदरेन तें बरें जातलें आसलें केन्ना, इफ शी वूड हॅव नॉट ग्रम्बल्ड, इफ शी वूड हॅव नॉट कंप्लेन्ड. समजलें, if she would have not pointed out to sister Mary, at the same time she pointed out to Jesus also. ती म्हणटा, Lord, she's not telling Mary, come inside, help me. ती Mary काय म्हणटा, ती म्हणटा, सोमिया म्हणटा, तुका दिसती पडना, can't you see? She said, doesn't it seems unfair? तुका दिसना हे unfair, कितें म्हणटा, तुका दिसना हे सारकें न्हू म्हणून, तुका दिसना हें रॉंग म्हणून, तुका दिसना हें आमी जेजूक शिकोवंक जाय कितें रॉंग आनी कितें रायट तें, हो जेजू आमकां शिकोवंक आयला. तें उतर सोडून आमी संवसाराच्या बांदपासान फसता, संवसारी हितून फसता, आनी आमकां जाय तें करूंक सोदता, संवसाराच्या जाणवायेन रावंक सोदता. संवसाराची जाणवाय आमकां केन्नाच बऱ्याक पावोवची ना. कित्याक संवसाराची जाणवाय जावन आसा पिशेपण देवाचे नदरेन. उगडास दवरात, संवसारी जाणवाय आमी जे आमचे तकलेंचें करूंक सोदता. आतां मार्ता करूंक गेली आपणाक जाय तशें, वय ना, जेजूक जाय तशें करूंक गेली ती. जरी तर ती जेजूक जाय तशें करूंक गेल्ली जाल्यार जेजू म्हणचो नासलो, तुवें दिसलां तें सारकें न्हू, हेची गरज ना, एकूच गरज आहा आनी तें मेरीन हिचून काडलां. म्हणचें कितें, तुवें तें काडूंक ना, जेजू तिका हर्टूय करिना. ती म्हणटा एकूच गरज आहा आनी तें मेरीन काडलां. इनडायरेक्टली वॉट इट इज, यू हॅव नॉट चोजन दॅट, यू आर वरीड अबाउट the good thing. Then Martha was distracted and ती म्हणटा, Lord, doesn't it seem unfair to you that my sister just sits? Is she just sitting or she is listening? She was listening to the word of God, and the Lord was giving her the understanding of the word of God. If there was no understanding, she would have also got up and gone. But she chose that one thing which is good in the eyes of the Lord. तिणेन देवाचे नदरेन कितें बरें तें इंचून काडलें. ती म्हणटा, just sits here while I do all the work. Tell her to come and help me. Tell her to come and help me. सांग तिका म्हणटा म्हाका यो आनी आदार कर म्हूण रांदपाक. जेजू जेवंक गेलोलो तेंगेर, गोडेक जेयत आसलेलो, सगळें सुसेगाद जातालें जाल्यार गोडेक मागीर जेयलाय आसतलो, वी डोंट नो. ओके, सो दॅट इज नॉट इम्पॉर्टंट. कितें म्हणटा हांव, मार्ताचे शितीर खंय आहा, हांव करतां, हांव रांदतां, हांव करतां, हांव रांदतां. आनी तूं तिका सांगना, तूं तिका सांगना, तुका दिसती पडना ती येना, तुका दिसती पडना ती करिना. वो सगलो हुस्को मारता. कित्याक मार्ताचे शितीर खंय आहा, हांव करतां, हांवें सगलें केलां, हांव रांदतां, म्हजें काम. This is not a pride. It is a pride. हो घमंड न्हू, हांव करतां तो करिना, हांव रांदतां तो येना,
हांवें सगलें केलें ती करिना हो घमंड न्हू प्राइड घमंड 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 बोलता है ना हिंदी में आता घमंड मालूम पड़ा ना कोंकणी वी से घमंड घमंड प्राइड इट्स सिमिलर हिंदी एंड कोंकणी इन दैट वर्ड घमंड अभी समझ में आया ओके सो हो घमंड न्हू आमी करता तो दुसरो येना जायते फाटी आमच्या घरान पासून आमची घरची आमकां हेल्प करिना तेन्ना आमकां कितें दिसता ती करिना हांवूच करता ती कांयच कामांक हात लायना आमीच करता करिना जेन्ना सून आनी माय आसता घरान सून कितेंच काम करना माय बाबडी सगलें काम करता फॉर एग्जाम्पल तो माय आतां चिंतून कितें करता हें घरान आमच्या फायदो ना हें कांयच करिना सो हो घमंड न्हू मायचो हांव करता पूण पळोवपाक कितें दिसतलें ही बाबडी सगलें करता पूण हिच्या मनान कितें चलना सगलें हांव करता सून करिना सो हें कितें जालें घमंड जालो देवाचे नदरेन हिचे शितीर खंय आहा मारता भाशेन ओके आतां ऑपोजीट घेवया आतां सून म्हणटली आं म्हजी सायड घेतली बरें जालें मायची सायड घेवंक ना आतां ऑपोजीट घेवया माय आतां काम करना कित्याक आतां सून येयल्या जाणटी जाल्या जावं कितें आसूं चल सून सगलें काम करता लोक कितें म्हणटा बरी सून हाडल्या पूण सुनेच्या तकलेन कितें चलता हांव येयलेल्या की माय कामूच करिना हांव कामाक खंय भायर गेलेलें बरें करून हिका घराचें काम हांव 4 दीस वचून मांयगेर रावता तेन्ना हिका गमतेलें आदी कशी कोत्ताली काजार जावच्या पयलें हां सून म्हणटा कितें हांव काजार जावच्या पयलें ह्या घरान येवच्या पयलें तेन्ना माय काम करिनासली तेन्ना कशी सगलीं कामां जातालीं आतां कित्याक जायना हिका संय पडलें हांव येवन 15 दीस हांव वयता मायच्या घरा हो घमंड न्हू आतां सुनेचो म्हणचे हांव कोत्ता हें कितें जालें कोणाचो कॅरेक्टर मार्ताचो कॅरेक्टर आनी जेजूच्या नदरेन हो कॅरेक्टर बरो पिशेपण पळय ना सोजमता आमी आमकां दिसता एकदम बेस्ट जालें सोजमता कित्याक हें आमी डे टू डे लायफाचें एग्जाम्पल आमी कित्याक घेवंक जाय तेन्ना आमकां रियलायजेशन येता ह्या एरियान आय वॉज गोईंग रॉंग हजबंड एंड वायफ फॉर एग्जाम्पल ती सदां सगलें काम करता तूं कांयच करिना ती मनान म्हणटा कितें आसूं न्ही म्हजो घोव पासून करिना जाल्यार थँक्यू जिजस म्हाका ही ऑपॉर्च्युनिटी दिवन तुवें म्हज्या पार्टनराक हांव रांदून घालूंक सगलें करपाक इवन तो कांय करिना जाल्यार प्रॉब्लम ना देन इट्स हंबलनेस जोरी तर तूं मनान म्हणटा काजार जालेल्या हो म्हाका केन्नाच हेल्प करिना केन्नाच म्हणना कितें मातशें करूंक गो देन वॉट हॅपन्स यू आर प्लेयींग हूज रोल मार्ताज रोल सोजमता तूं बरीच हांसता न्ही गे टिंग 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 लायट ऑन जाता आमच्यो सगल्यो आं कोणाक भिनाका स्मायल ओके सो आमकां दिसता कितें आमी जेन्ना म्हणटा सगलें हांवूच करता दिसता आमकां वय आमी सगलें आमीच करता पूण द मुमेंट यू थिंक अबावट इट सगलें हांवूच करता वॉट हॅपन्स आय बिकम मारता द मुमेंट आय थिंक सगलें हांव करता म्हजी फॅमिली म्हाका हेल्प करना म्हजी शेजाऱ्या म्हाका हेल्प करना म्हजे कलिग्स म्हाका हेल्प करना कोण म्हाज्या आदाराक येना सगलें म्हजेरूच पडला हूज रोल आय एम प्लेयींग मार्ताज रोल And what Jesus said, you are care about many things. You are troubled about many things. Only one thing is needed. And Mary chose the one. Are you getting it? It's not about how much we are doing. कितलें आमी पळय काम करता तेजेर थरलेलें ना कसले काळजाचें कंडिशन घेवन पळय आमी काम करता न्हू तें तेजेर थरलेलें आहा कसलो मायंडसेट घेवन आमी काम करता पळय तेजेर थरलेलें आहा घडीक आमी केन्ना आमी उलोवन दाखयता आमकां कितें त्रास जाता ते घडीक आमी दुसऱ्यांक दाखयना की दुसऱ्याक गमतलें न्हू कितें चलता तें भितर घडीक आमी आमच्या मनान चिंतता पूण जेजू कितें पळयता मन काळीज पळयता सकाळीं आमी एग्जाम्पल घेतलेलें खोडपाचें कितें म्हणलेलें स्पीक टू द माउंटन एंड देन स्पीक टू द माउंटन एंड Does anybody remember? Say that scripture. Whosoever shall say unto this mountain to be uprooted and fall into the sea. And? Do not doubt. Doubt in your mind. Doubt in your mind. Doubt in your mind. Yes or no? Where the doubt comes? In the mind. In the mind. Go to Mark 11:23 and we'll come back here. दुबाव आमकां मनान येना येता वो येना and go KJV.
For verily I say unto you, that whosoever shall say unto this mountain, be you removed and be you cast into the sea, and shall not doubt in his mind, but shall believe. So where does the doubt comes? You said first mind. Somebody said mind. Usually when we think about it, आमकां कितें दिसता, आमकां दुबाव खंय येता, म्हज्या मनान दुबाव आयलो, काळजान दुबाव आयलो म्हणटा आमी. ना, पूण एक्चुअली दुबाव खंय येता, काळजान येता. इट्स इन द हार्ट. सो जेन्ना आमी, ओके, understood now where the doubt comes? Doubt comes in the heart. Go back to Luke 10. I wanted that James 3:15. Huh? Only wisdom is in James 3:15. Yeah. 3:15. You checked it? हां. ओके. सो हांगा कितें म्हणलां, मार्ताचें आमी पळयताले. सो मार्ता जेन्ना म्हणटा, बरें तें कोणें हिंचून काडलें? बरें तें कोणें हिंचून काडलें? मेरीन म्हणटा. जरी तर म्हज्या मनान दुसऱ्याचेर म्हजें ध्यान चड आहा, हांव करता काम, खूब काम करता हांव हिसपा भायर. इट कॅन बी सीन, आमकांय दिसती पडटा, लोकांकूय दिसती पडटा, पूण हांव तर म्हज्या मनान घेता, हांव काम करता, सुबेज काम जालें, म्हज्या लागीं जायना, तें चिंतून तर हांव काम करता, तें निर्फळ. इट्स निर्फळ इज इट्स ऑफ नो यूज. युजलेस. निर्फळ तें की से इट अनप्रोडक्टीव. निर्फळ, कांय फायद्याचें ना. अनफ्रुटफूल, अनप्रोडक्टीव. निर्फळ तें म्हणजे तेजो कांय उपेग ना. आतां दिसपाक कितें येतलें, दिसभर काम केलें आनी तें तर अनप्रोडक्टीव, फ्रुटफूल ना, कांय ना, फायद्याक ना. इतलें काम केलें, तें डिपेंड कित्याचेर आहा? तुजें काळीज मन कित्याचेर आहा पळय तेजेर. जरी तर म्हजें ध्यान मन 24/7 दुसऱ्याचेर आहा, दुसरो कितें करता, दुसऱ्यान कशें म्हाका केलें, दुसरो म्हाज्या आदाराक पावना, कोण म्हाका हेल्प करिना, सगळें हांवूच करतां, हें करून कितें उपेग आहा? इट इज नॉट निडीड एट ऑल. How do we know that? One thing is needful, Jesus said, and Mary chose that one. Not what you care about, not what you think about, not what you blame about. Nothing like that. तुका जाय ते हुस्के आनी कोणती हा म्हणटा तो संवसाराच्यो. कोणाक? मार्ताक. जायते पाटी आमी देवाचें उतर जाणा, बट वी फेल टू अंडरस्टँड. आमी चुकता तें उतर जियोपाक. जाणा आमी उतर, आयकोत आसता आमी उतर, जे भाशेन मार्तान आयकलेलें सेम तें. तिणें आयकोंक नासलें उतर, ती बसोंक नासली जेजूच्या पांयां खाला, बसलेली, तिणें उतर आयकोंक ना, आयकलेलें. पूण कोरणेन उजार केलें उतर ना. कोरणेन मार्तान उजार केलें उतर ना. म्हणचें कितें? उतर हांव आयकत दीस आनी रात, वर्सांची वर्सां हांव उतर आयकत, पूण तें उतर हांव उपयोगान घालतां, वेव्हारान घालतां, प्रॅक्टिसीन घालतां ना. घालिना जाल्यार इट डजंट मॅटर हाऊ मेनी इयर्स आय नो द वर्ड ऑफ गॉड. इट डजंट मॅटर. सो समजा देवाचें उतर तर आमी प्रॅक्टिसीन घालिना, आमच्या वेव्हारान घालिना, जे भाशेन मेरीन घातलें. डज दॅट मीन मेरी वॉज नॉट डुईंग एनी वर्क ऑफ द हाऊस बिफोर? शी वॉज डुईंग, रायट? अशें आसलें की मेरी कांयच काम करिनासली काय घराचें? केन्ना केलां काय मेरीन तशें? ना. तिवूय करतालीच आसतली, वय वो ना? पूण त्या दिसा तिणें कितें हिचून काडलें? जेजू खाला, जेजूच्या पांयां खाला रावपाक. कित्याक? जेजून जाय तें शिकोवप शिकयलेलें, आनी तिका ती जाणवाय आसली घोडेक आसत की जेजू चड तेंपाक येवंक ना, जेजू चड टायमाक येवंक ना. समजता? हो जेजू सगळो वेळ आमच्या सांगातार रावचो ना. ही घोडी जी आमकां फावो केल्या, हो सोयग, हो बेनिफीट जो आमकां मेवला, ही ऑपॉर्च्युनिटी आमकां मेवल्या, आय वॉन्ट टू टेक अ गुड एडवांटेज ऑफ इट. आय एम नॉट गोइंग टू मिस एनी वर्ड which comes out from his mouth, because that is a bread for me. तो जावन आसा म्हजो उंडो. तें चिंतून मेरीन बरें तें हिंचून काडलें. आनी मेरी म्हणना हांवें हिंचून काडलें, हांवें चूज केलें. मेरी म्हणटा, कोण म्हणटा हें? हांवें बरें तें, मेरीन बरें तें हिंचून काडलें म्हूण कोण सांगता? जेजू म्हणटा. म्हणजे हांवें जें बरेंपण केलां तें म्हाका सांगपाची लोकांक गरज ना. Out of, when the fruit comes out right from your life, that will show people what you are living, how you are living your life. आमकां सांगपाची गरज ना. आमी उतरान आहा, आमी हें काम करता, आमी तें काम करता, आमकां इतलीं वर्सां जालीं, आमी तें केलें. आमकां सांगपाची गरज ना. जे फ्रूट आमच्या जिवितांतल्यान जे आमकां जावन येता न्हू, जेजून म्हणलां न्हू, अ ट्री शूड बी नोन बाय इट्स फ्रूट.
एक झाडाची आमकां वळख येतली ताच्या फ्रुटा प्रमाणे, फळा प्रमाणे. आतां एका झाडाक आमी पळयता, ओ हें चिकूचें झाड आमकां कशें कळटा? चिकू मेळटा, वय ना. एका झाडाक आमी पळयता आंब्याचें झाड, कशें गमता? आंबे येता. जे भाशेन जेन्ना बरें ती फळां म्हज्या जिवितांतल्यान भायर सरोन येतली, दुसऱ्याच्या फायद्याक पडटली पळय न्हू, दुसऱ्याक बेनिफीट जातलें, देन पीपल वूड से दॅट. आय डोंट हॅव टू से हांव हें करतां, हांव तें करतां, हांवें हो बेनिफीट केलो, हांवें ताका पावलें, ओ हांवें ताका उतर दिलें म्हूण तेजें लायफ आयज अशें पावलें, ओ ताका हांवें मिनिस्टर केलो वचोन म्हणून तेजें आयज लायफ पळय. वेर द क्रेडीट आय एम पुटींग? आय डीड इट. गॉट इट? आमचो क्रेडीट खंय येता? ओ हांवें दिलें उतर. कशी आसली ती पयलीं जाणा? एक दीस मागीर देवान म्हाज्या मनान घातलें, वच तेंगेर. हांव गेलो, उतर दिलें, आनी आयज पळय तांकां. जायते पाटी आमी हिंगाय चुकता. वी बिकम लायक मार्था. आय एम डुईंग ऑल द वर्क ऑफ द हावस. आमी कितें जाता? आमी मार्था जाता. सगलें काम किचनाचें हांव रांदतां, चिकन पुलाव सगलें हांव करतां, आनी हें बसलां आनी आतां जेवपाक येतलें मागीर जेजुबारी. हां, समजता? शिकता आमी कितें तरी मार्थाच्या जिवितांतल्यान आनी मेरीच्या जिवितांतल्यान. आतां जेन्ना हीच तर आमी हो स्क्रिप्चर तर आमी डायरेक्ट वाचता विदावट अंडरस्टँडींग, कोण आमकां रॉंग दिसता हितून? मेरी रॉंग दिसता. मेरी काम करना, मेरीक जेजूचें पडोंक ना. इतले पयसान जेजू चलोन 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 आयला. आय थिंक it would be maybe 2 days journey, I think, to reach to their house from where Jesus was staying. So इतले पयसान जेजू आयला, भुकेला आसतलो. I don't know exactly how long it would take. I don't know. I have not sure about it. It would take little longer time. कित्याक चलोन भोंवताले न्हू. Minimum 1 day, 2 day, we don't know. But it would take time. It's not 5 minutes ka journey and then he landed up there. No, it would be hours and hours where they walked. And they came to their house, okay? So तें चितून मार्था सारकी हें जाता आनी आमी म्हणटा जेजू आयला, देव आयला. वय ना? स्पेशली आमी जेन्ना जेजू येता वर्साच्या वर्सा न्हू संवसारान जल्मता. जेजू जल्मना वर्साच्या वर्सा? जल्मना वर्साच्या वर्सा. मा आमी दोबाजीक परब. पूण फेस्ताना रांदप करिना आमी? आं, केलें म्हूण कांय न्हू, पूण आमकां नियाळ आहा कसली आमी परब मनयता, कशे पद्दतीन आमी मनयता, काय आमी मारता जाता. हां, एग्जाम्पल घेवया. जेन्ना एग्जाम्पल घेवया, जेजू येता तो दीस आमी मनयता, जावं तो कितले तारखेचो खंयचोय म्हयनो केन्नाय जावं, तो दीस आमी मनयता, वय ना? आतां त्या दिसा सिट्युएशन घेवया, आमी सांगलां कितें? आमी इगोजेक वचोन येता, मातशें कोण घरा तुमी सगलें मॅरिनेशन करा आनी दवरा, आमी वचोन येता. आनी आमी वचोन येयलीं, कांय मॅरिनेशन करूंक ना, कितें आहा फ्रिजान तें काडूंकूच ना. आतां आमी कितें जाता? बरीं मोगान वता. आतां ही 2 वरां मॅरिनेशन जावचें नाहलेलें तितलो टायम. कितें जाता मागीर आमकां? हां, सो जेजू येता तो दीस आमी मनयता रागान बरोंक. समजता? आं, इस्तीच शिवंक दितात आमी, दिनान बरो पॅटर्न दिला. फाल्यां तो दीस मनोवपाचो. आयज वयतात आमी टेलरागेर आनी पॅटर्न पळयता दुसरोच केला. आतां आमी बरीं मोगान भोंवता टेलराच्या, वय ना? बॉब मारची ना? मारला आसतली केन्ना तरी आदी. आं, बॉब मारची ना? सो जेजू येता तो दीस आमी मनयता बॉब मारूंक, रागार बरोंक, तांकां कितें कितें म्हणोंक. समजता? आतां आमी मारता केन्ना जातात? समजता आमी केन्ना मारताच्या कॅरेक्टरान येता ती? वय ना? हां, 2 एग्जाम्पलां पुरो, इस्तिदाची आनी जेवणाचींच. आनी मागीर सेलेब्रेशन आमचें देनपारां कोमेस. सांज जाता म्हणसर थोडे अहे पडटात, थोडे तोहे पडटात. सांजचें देनपारां फेस्त जावन कोणाचो दीस मनयता आमी? जेजू येण्याचो, जल्माचो, येण्याचो न्हू, जल्माचो. आनी सांजचें मागीर आमी नक्को खंयचें घर? शेजाऱ्यागेर पावत, आपलें घर म्हणून सोजमोन. सोजमणी येता आमकां, आमी आसता, पूण आमकां नियाळ येता? आमकां नियाळ येवंक जाय वो नाका?
आमकां सोजमणी येवंक जायो नाका. यू शॅल नो द ट्रूथ अँड द ट्रूथ शॅल सेट यू फ्री. अँड द वर्ड ऑफ गॉड इज अ ट्रूथ. अँड जीसस इज द ट्रूथ, द लाईफ, the way, the truth and the life. Who is the truth? Jesus is the truth. We are celebrating the birth of Jesus, but we don't know how we are doing it. In that case, we become like Martha. Yes or no? With a worldly wisdom, which is foolishness in the eyes of the Lord. And we are thinking this is a wisdom. These are the way. We are following the tradition, but we are not following the truth. And now is the time we have to take a decision. I shall live by the truth or by the tradition which the world is giving me. And the truth is written in the Word of God. And we need that wisdom which is from above, which is pure, which is peaceable, which God has given us. Through that wisdom, I need to understand the Word of God. And allow the God, the truth, to set me free. Hallelujah. So Marthaचे काम कितें? But Martha was, hey, from where to where we reach, no? खंयच्यान खंय पावले आमी. But Martha was cumbered about much serving and came to him and said, Lord, do you not care? She's asking what is the word? Do you not care? See, do you not care that my sister has left me to serve alone? She left me complaining. She is not coming. She is not helping. She is not kind. How much I am kind to the word. I more care about what people are doing, but what I am doing. म्हाका चोड म्हजें ध्यान मन हा दुसरो कितें करता, पूण हांव कितें करता तें आमी केन्ना पळयता? तिणें पळयलां that what she is doing is not right in the eyes of the Lord. In संवसारी नदरेन ती कितें करता तें perfect. But देवाचे नदरेन जे भाशेन ती करता, जे भाशेन ती उतरां भायर सरता, देवाक ती मानवलेली जायना. देवाक ती मानवलेली जायना. And ती म्हणटा, do you not care that my sister has left me to serve alone? Bid her therefore that she help me. Go down. And Jesus answered and said unto her, Martha, Martha. कित्याक तो दोन पाटी म्हणटा? एक पाटीन मार्ताक आयकोंक येवंक ना काय? एक सायड कान बंद केलेलो काय मार्तान? कित्याक तो म्हणटा मार्ता मार्ता? म्हाका अशें दिसता की तो मार्ता मार्ता म्हणटा कित्याक? चीत दिवन तूं आयक. मेनी टायम्स आमी पळयलां जेजू म्हणटा वेरीली वेरीली आय से अंटू यू. खऱ्यांनीच खरें हांव तुका सांगता. म्हणजे कितें? हें कितें सांगता तें तुका गरजेचें. काल ब्रदरीन सांगूंक ना आमकां वेरीली वेरीली? वेरीली वेरीली म्हणटा खऱ्यांनीच खरें. म्हणजे कितें? चीत दिवन आयक, चोत्रायेन आयक, कित्याक हें भोव गरजेचें. सो तो मार्ताक म्हणटा मार्ता मार्ता, तो आतां कितें सांगता पळय तें भोव गरजेचें तिका. तो म्हणटा यू आर केअरफूल एंड ट्रबल्ड. पयलें तें जेजू कितें विचारलेलें तिणें? डोंट यू केअर? डोंट यू केअर that I'm serving alone there? Ask her to come and help me. तुका केअर ना? तुका दिसना की म्हज्या भयणीन येवन म्हाका हेल्प करचें? तुका सांगोंक जायना? मनशाची तूं पळय मार्ताची म्हणजे चिंतप खंय पावलां की जेजूक विचारता. चिंतप खंय पावलां? जेजूक सांगता तुका केअर ना? म्हजी भयण म्हाका हेल्प करपाक येना? तुका दिसना ती कितें करता? ती जायते फावटी संवसारान आमचें ध्यान मन सदांच दुसरो करता तेजेर हा. एक घोव मेळलोलो त्या दिसा एक दादलो म्हाका सांगतालो म्हजी बायल हें करता तें करता तें करता. एंड आय सेड मनान म्हज्या मार्ता येयली. मनान म्हाजी मार्ता येयली. आतां कितें? लॉर्ड हेल्प मी to you know to give him the word, because he is not stopping in complaining what wife is doing. ती हें करता ती तें करता ती हें जायतें तिचें थांबच ना थांबच ना थांबच ना. And finally I said, Lord help me, I don't know what to say. कितें उतर दिवं, कितें सोजमणी दिवं, म्हाका कांयच कळना ह्या सिट्युएशनान. कित्याक तो थांबोवंकच तयार ना कंप्लेन सांगपाक. Then God gave wisdom, and देवान उतर दिलें, देवान सोजमणी दिली, स्क्रिप्चर दिलो, अमकें सांग अमकें सोजमय. And according to that I gave him that understanding. Whatever God gave me in my heart, the witness,
दिलें ताका सोजमयलें उतर आनी मागीर तो मातसो थंड पडलो आनी मागीर उतर घेतलें आनी ताका सांगलें तुका उतर शिकोंक जाय कंटिन्यू कर आयक देवाचें उतर इट्स नॉट दॅट दुसरो कितें करता तो इट इज ऑल अबावट वॉट आय डू इट्स नॉट अबावट वॉट इन द सेम वे संवसारान जे भशेन आमी दुसऱ्याचें नदर घालता तो हें कोता तो तें कोता इट्स नॉट अबावट वॉट दे डू इट्स अबावट वॉट आय डू In the same way, if I say, oh, I'm doing this, I'm doing that, I'm itle sochta, title sochta, it's not about what you do, it's about what Jesus has done for you. Understanding? Anga poi. And Jesus answered and said, Martha, Martha, you are careful and troubled about many things. You are careful and troubled about many things. It means, tu तुझ्या boining lagon careful ha, तुझ्या boining lagon tu trouble ha, तुका त्रास जाता, तुका हें जाता. Go to the next verse. But, cancelling all the trouble, cancelling all the care, but only one thing is needful. Not many things. One thing. एकूच वस्तूची गरज आहा म्हणटा. एकूच गजाल. कितें तें? कितें तें? देवाचें उतर आमच्या काळजान. आनी त्या उतरा प्रमाणे आमी आमचें जिवीत जियोंक. समजलें? तो कितें म्हणटा? One thing is needful and Mary had chosen that good part. One thing, that good part. What is that one thing? एकूच म्हणटा तें कितें तें? बरें तें. एकूच गरज आहा म्हणटा आमकां एकूच वस्तूची गरज आहा. आनी कितें ती एकूच वस्त? ती बरी गजाल, ती बरी वस्त, तो बरो भाग. समजलें? बरो भाग कितें? देवाच्या पांया खाला आमी रावचें. देवाच्या पांया खाला म्हणजे देवाच्या उतरा खाला आमी रावचें. देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जियोचें. तें जावन आसा तो बरो भाग जो मेरीन इचून काडलो. समजता? तो बरो भाग जावन आसा तो मेरीन इचून काडलो आनी तें जेजू आमकां सांगता बरें तें मेरीन इचून काडलें म्हणटा आपणाच्या पांया खाला रावन उतराक चीत दिवन उतराक कान दिवन रावपाक. घोडे कांयच आमी हांगा बसले आसत कितें आयकता? उतर आयकता. पूण हें उतर आयकून जरी तर आमी कंटिन्यू करता जाल्यार आमचो तो भाग बरो तो आमी इचून काडलो. पूण घरा वचोन तर आमी सोड दिता. फुडल्या म्हयन्यान पळोवया. फुडल्या म्हयन्यान आसतलोच न्हू रेतीर तर म्हयन्याचे म्हयने आसतात. वचोन म्हयन्यात आयकोया. उरलेले 20 दीस आमी कितें करता? मारता जाता. उरलेले दीस आमी कितें करता? मारता जाता. पूण जोरी तर आमी मेरी भाशेन बरें तें इचून काडना दुसरें कितें इचून काडटले आमी मेरीचो भाग तर आमी करिना दुसरो कितें करतले आमी मार्ताचो भाग. Either we will be Mary or Martha. मेरीचो भाग कितें? बरें तें इचून काडप. आनी बरें तें कितें? देवाच्या उतरा खाला देवाच्या उतरान जिवप. तें जावन आसा बरो तो भाग जो मेरीन इचून काडलो. आनी तो भाग आमी आमच्या जिवितान आमी काडूंक जाय. म्हयन्याच्या म्हयन्या रेतीर जालो आनी इट्स वंडरफूल यू आर कमिंग बट दॅट डज नॉट मीन तुमी फकत त्या 8 दिसांकूच रावप. उरलेले दीस तुमी घरा वचोन पळय कितें करता तें सगलें कोण पळयता? आमकां दिसती पडचें ना. कोण पळयतलो? जेजू पळयतलो. आनी जेजू मागीर म्हणटलो तुमचें कितें नांव आहा तें लेट्स से एकूच वस्तूची गरज आहा आनी तें तुज्या भयणीन वेंचून काडलें. तुवें फकत आयकलें फाटल्या दिसांनी रेतीराक वचोन पूण तुवें तें आतां 20 दिसान कंटिन्यू करूंक ना. सो वीच रोल आय एम प्लेईंग? मारताज. समजता? सो घरा वचोन मागीर पळोवया फुडल्या म्हयन्याक कितें उरलां तें मागीर शिकोया. इट्स नॉट लायक दॅट. कंटिन्यूईंग in his word, then only I should know the truth. Are you getting it? But one thing is needful and Mary had chosen that good part which shall not be taken away from her. It means when you take that part what Mary has chosen that will be never ever will be taken from you. जे कितें आमी शिकता जे कितें आमी मेडिटेट करता ज्या उतरान आमी पळय देवाच्या जियेता हें कोणाच्यानूच आमचें सोरशिल्लें काडूंक जायना. कोणाच्यानूच आमचें सोरशिल्लें काडूंक जायना. पूण जरी तर आमी इन द मिडल ऑफ द वे तर आमी तर सोडून वेता आमी तर सोडून दिता कितें जातलें? कोण जातलीं आमी? मारता. म्हणचें कितें? सैतान येतलो आनी जें कितें घेतलां पळय आमी उतर तें घेवन वेतलो. समजलें? ते भशेन आतां ह्या हेंच्या मार्था मेरीच्या जिवितांतल्यान आमकां न्हू एक्चुली हें हिंगा काबार जायना. हें जायतें हा कित्याक आमचें आख्खें जिवीत तोल्लेलें हा दुसरो आमकां कितें करता पळय तेजेर. तेणें हें केलें तो उलयना हो उलयना. आमी कितें करता? आमी कशीं जियेता? आमचें जिवीत कशें? समजता? हें तेजेर तोल्लेलें हा.
आतां आमी 5 मिनटांक आयकलें 5 दिसांक आयकलें आनी मागीर तर मिडल ऑफ द वे सोडून गेली वी वील बी केअर अबाउट मोर थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड जस्ट लायक मार्था. We would be more focused on ourselves. I am doing this. I am doing that. I am serving. I am cooking. I am, working. All of those things. Munche kide? Self-centered. Self-focused. And in other way, blaming others, nobody is coming and helping me. आम्ही मार्था जाऊया, मेरी जाऊया. हां? कोण जाऊया? मेरी जाऊया. पूण मार्था जाली म्हणून प्रॉब्लेम काय ना. काम करप संवसाराचे प्रॉब्लेम न्हू करूंकूच जाय पूण तें काम करतना म्हजें मन समाधान आहा म्हज्या काळीज ताऱ्यार आहा म्हज्या काळजाक शांती आहा म्हज्या काळजाक एक सुसेग आहा म्हज्या काळजाक एक देवाच्या उतराचेर विस्वास आहा काय हांव सगळे उस्क्या कोतीन बरो आहा तेजेर थोल्लेलें आहा जरी तर हांव काम करतां पूण उस्क्या कोतीन बरो आहा देन आय एम मार्था बट हांव काम करतां पूण काळजान शांती आहा देन आय एम मेरी. समजलें? Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. प्रश्न हा कोणाक कितें? Anybody has anything to ask? So later we'll go on that. इतले सोसमले? Hallelujah. Thank you, Jesus. If we go there, no, people wants to eat. All are hungry. नाल्या म्हणूंक हा मेरी भशेन आमकां उतरान बसयला आनी जेवण We cannot go extreme. Just because Mary John ranpak wachong na, as a meaning oho na ki John important na. It is important. We need to understand it by the wisdom from above. सोजमले न्हू संवसारी सोजमणे नॉलेजीन आमी हे सोजमोंक जायना तशें तर सोजमत जाल्यार कोणी म्हणोंगा काम करपाची गरज ना उतर घेवया न्हू गी बसया जेजू पोट भरतलो ना देवान तें सांगोंक ना दर एका मनशाक काम करपाक गरजेचें पोट भरपाक पूण कितें काम करतना म्हजें मन कित्याचेर आहा पळय दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कसले परिस्थितीन पळय हांव इन वॉट एवर सिट्युएशन आय एम स्टँडींग रायट नाव इन दॅट सिट्युएशन आय नीड टू लूक एट माय सेल्फ एम आय एट पीस or I'm full of worries. I'm full of like Martha, full of worries, full of care, troubled. You know, all of tension. It means what? I'm in Martha's side. Problem कसले आमचे आसूं पूण म्हजें काळीज कित्याचेर थोल्लेलें आहा म्हजें मन कित्याचेर थोल्लेलें आहा दॅट मॅटर्स बिकॉज जेजूक आमचें मन कित्याचेर थोल्लेलें जाय आपणाच्या उतराचेर कित्याक तो आयलात आमकां समाधान दिवपाक वय ना सुबामपणाचें जिवीत दिवपाक कोण येयला आमकां सुबामपणाचें जिवीत दिवपाक जेजू आतां जेजून तर आमकां सुबामपणाचें जिवीत दिलां जाल्यार आमचें मन त्या सुबामपणाच्या जिविताचेर जेजूचेर आसपाक नाका सो इवन दो हांव म्हज्या प्रॉब्लमांनी आहा पूण इट डजंट मॅटर म्हजें मन खंय आहा जेजूचेर तेज्या उतराचेर कित्याक म्हाका खात्री आहा जेजून म्हणलां इट इज फिनिश्ड एवरीथींग इज डन यू बी एट रेस्ट इवन दो इन द मिड्स ऑफ द ट्रायल इन द मिड्स ऑफ द स्टॉर्म आय एम विथ यू येस ओ नो दॅट इज हिज इटर्नल प्रॉमीस रायट देवान म्हणलां कसलेय परिस्थितीन हांव तुज्या सांगात आहा हालेलुया थँक यू जीसस प्रेज यू जीसस थँक यू जीसस हालेलुया ओके सगळीं दोळे बंद करुया सुर्गीच्या बापा तुका आमी आर्गां दिता तुका आमी दिनवासता तुका आमी वाखाणटा तुजें सगळें बरेपणा पासत ही शिकवण तुवें आयज आमकां बरे भशेन शिकयली कशें आमचें मन काळीज तुजेर आमी थारावंक जाय कशे भशेन हे जिवितान संकोश्ट आसतना कोश्ट आसतना कोणाचो आमकां संवसारान आदार आसोंक ओ नासोंक पूण तरी पूण आमचें काळीज मन आमी तुजे थारान दवरूंक तुवें आमकां तुज्या उतरांतल्यान शिकयलां म्हूण तुका आमी आर्गां दिता कितले आमी संवसारान आमचे दूख येवंक कोश्ट येवंक पूण तुजें उतर आमकां शिकयता की त्या दुखान त्या कोश्टान तूं आमच्या सांगाता आसाय म्हूण जे भाशेन तुवें आमकां मार्था आनी मेरीच्या जिवितांतल्यान तुजेर कशें पातयेवन रावप तुज्या उतराक कसो पयलो वयलो जागो दिवप हें तुवें आमकां बरे भशेन शिकयलें म्हूण तुका आमी दिनवासता जेजू जेन्ना तूं आमच्या गोराब्यांत येता आनी तो गोराबो जावन आसा जसो तूं मार्था मेरीच्या गोराब्यान भितर सरलो आनी मार्थान तुका स्विकारलो तिच्या घरान तिणें तुका भितर घेतलो शी रिसिव्ड यू इन हर होम इन द सेम वे लॉर्ड हें घर जावन आसा आमचें काळीज आनी ह्या काळजान तुका आमी स्विकारता आनी तुका आमी येवकार दिता आनी तुका आमी आमच्या काळजान पयलो वयलो जागो दिता
आनी कसल्याच ह्या खोती हुस्क्यांक ज्या संकोश्टाक या कसले प्रॉब्लम्स आमच्या जिवितान येता ताका त्या प्रॉब्लमांक पळोवन आमी कसलेच खोंतीन आमी बोर ना जावंक आमचें मन आमचें काळीज फकत तुजेर थारोवंक तुजी कृपा तुवें आमकां दिल्या म्हूण तुका आमी आर्गां आनी वाखाणणी दिता आनी तुवें आमकां बरें तें हिचून काडपाक सोयीक दिला एक आमकां एक हेल्प दिला एक गट्स दिला तुज्या उतरांतल्यान एक आमकां तुवें आदार दिला तुज्या उतरांतल्यान तें बरें तें जें मेरीन काडलां तें हिचूंक तें आमी तेंच हिचून काडपाक तुवें आमकां कृपा दिल्या म्हूण तुका आमी आदी फुडेंच आर्गां आनी वाखाणणी दिता आर्गां तुका पवित्र आत्म्या हे सगळे सोत तूं आमकां उगडापे करताय तुज्या उतरांतल्यान आनी स्वर्गीच्या जाणवायेन तुवें आमकां बोल्लाय हें देणें तुवें आमकां फावो केल्या स्वर्गीची जाणवाय म्हूण तुका आमी आर्गां आनी वाखाणणी दिता हें मागणें करता आमी जेजू क्रिस्ताचे नांवी आमेन थँक्यू जिजस हालेलुया